मी गिरी गोवर्धनाचे अनुग्रह घेवचे वता असाची ते अनुग्रह आम्ही स्क्रियस विप्रासुदा महाप्रभुजीला तुकुनु कथा मुखांतर त्यानंतर दृश्य मुखांतर देवाला कृष्ण परमात्माला दामोदराला पूज करून आयचे सेशन आम्ही मुखार सिद्ध असाची ताजे नंतर कथा जत्ताची दाम गोवर्धन पूज जत्ताची गोवर्धन अष्टकम आयकून परिक्रम जत्ताची वैष्णव भजन असं त्या श्री वासुदेव घोष तंगेले भजन कार्यक्रम आज मस्त भक्त पोट्टु मेळणं करता असाची चंद एक पद्य आशिल्ले वासुदेव घोषाथांनी बरयलेलें ते आज तुमकां आयकूं येता जाल्यार म्हाका तातूंत दोन लायन सांगूंक प्रयत्न करता. सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सोहे वैजयंती माला ये छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम. एक दिन मानो इंद्र कुमारियो नाको उपका उपारो गोवर्धन धन्या नाम पदायो गिरिधरी राधे श्याम श्याम श्याम. गिरी गोवर्धन भगवंतु श्री वासुदेव घोषातांनी लिखित केलेली आहे भजन आम्ही थोड्या वेळान ऐकूचे वता असाची भक्तां मुखांतर. आज सुरवेरी आमका रश्मी माताजी कारकला तुकुन चौराष्टकम संग वता असाची तांका श्रवण करी आम्ही देवाल उडगास काणू. ओवर टू यू माताजी. कृष्ण बिल्वमंगल ठाकुर रचित चौराष्टकम. ब्रजे प्रसीदं नवनीत चौरं गोपांगनानां चतुकूल चौरम् अनेक जन्मा जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरं नवाम्बुदा श्यामलकान्ति चौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यं करोति भिक्षं पथिगेहहीनम् किन्हाप्यहोमि क्षणचौरैद्रग् द्रष्टो श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशीन्. आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृग् दृष्टो श्रुतो वा न मया कदापि
धनं च मानं च तदेन्द्रियाणि प्राणांश्चरत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृत्योऽद्यचौरा त्वं भक्तिदाम्ना सिमया निरुद्धा छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं बिनत्सि गो भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धम् मन्मानसे तां सराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध नभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचार्य दोषी चितमेव दण्डम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराङ्ग्रगण्यं पुरुषं नमामि कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशा दृढबन्धननिश्चलसन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरा हृदयान्न हि मोचयामि सर्वस्वचौरा हृदयान्न हि मोचयामि हृदयान्न हि मोचयामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति श्री बिल्वमंगल ठाकुर विराजितं चौराष्टकं संपूर्णमं चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकं हरे कृष्णा कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा हरि हरि बोल भारी लायक जावनो माखन चोराल विषय ते अग्रगण्य जावनशील कृष्ण परमात्माल चौराष्टकम तेवै बिल्व मंगल ठाकूर आता निरचित केलेला इतली सुंदर जावनु ते प्रिय जावनशीलम का चौरामणा पोनु मोग्गान तुम्ही भारी लायक जावनु संगील असं मस्त धन्यवाद लक्ष्मी माताजी तुमका हरे कृष्ण गोवर्धन पर्वता का मस्त इम्पॉर्टन्स कृष्ण परमात्माला भक्ता तंकस तंतु मुख्य उदाहरण कसं म्हणलेरी श्री चैतन्य महाप्रभु गौडीय वैष्णव परंपरा आशिले
तंगेल आदेशानुसार आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करता असाची तंका एक पंत एक भक्ता त्यांनी वृंदावनातून येताना सनु एक कुडके गोवर्धन शील दिताचके ते गोवर्धन शील तनी मेळल ಕೂಡಲೇ भारी खुशी जत्ता चैतन्य महाप्रभु का एक भक्ताना साक्षात कृष्णा का दिल्लल संतोषु चैतन्य महाप्रभु का यह शील पळयता नसता तनी कसं करता म्हळ्यारी एक धोरी ना त्या शीलेक बांधून घेऊन तंगेले गळेक बांधून घेत असतात ते बांधून घेताची सदैव केतनाय 24 hours म्हणून येता त्यांनी भारी संतोषार असताचके आणि ते तंगेल हृदय ते लमताना थै तुकून काणो तंगेल मस्तकाक लागून दोळे लागून केतनाय ताची पूजन करताची तंत हमको कळता की इतली इम्पॉर्टन्स चैतन्य महाप्रभुन गोवर्धन शील दिल्लल अस वही हमको गोत्तस गोवर्धन विषय लीले विषय हमको गोत्तस आणि थोड्या वेळान काली आमका इसरे राधाकुंड प्रभुजीन सांगून दिल्लल अस आज हमको विप्रसुद्धा महाप्रभुजी हमको पास सांगून दिवचे होते असे कितली ऐकलेरी आमगेल तृप्ती सोरची म्हणना आमका आता दामोदर अष्टकम ऐकून दामोदराला आरती करूया शिल्पा माताजी तुम्ही रेडी आस म्हणजे सुरू करूया आता जय प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी दामोदर अष्टकम या बरेलेले सत्यव्रत मुनीन नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानं यशोधाभियो लोकलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् त्वदीयेषितज्ञषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणीहं वरिषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोज अत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्त्या च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्याविरास्ताम् आलं लक्षलाभै नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहाणेषु मामज्ञं मे दक्षिदृशा कुबेरात्मजौ बद्धमुत्यैव यद्वत् तव
तव त्वया मोचितौ भक्ति बाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामी प्रयश्च न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोद्धरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयाय प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयाय प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जयो दामोदर जयो दामोदर जयो दामोदर जयो श्री दामोदर जयो राधा दामोदर जयो राधा दामोदर जयो राधा दामोदर जयो राधा दामोदर जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे श्री श्री राधा दामोदर की जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा शिल्पा माताजी तुम्ही भारी लायक जाऊन सांगितलंस दामोदर अष्टकम मस्त धन्यवाद तुमका आजच्या सेशनात दामोदर अष्टकम सांगितलं का हरे कृष्ण प्रभु गोवर्धनाचे अन्नकूट हमको थोड़े वेळानी केरक्का विप्रसुधामा प्रभुजीला कथा जल कुर्ले हमका अवसर मिळती की अन्नकूटाचे दर्शन करू का चैतन्य महाप्रभू त्यांनी ತಂಗೆಲೆ ಗಳೆಂತ ಗಾಲ್ಗೆತ್ತಿಲಿಯೇ प्रिय जावनशील गोवर्धन दिसता सचपळा कितली चंद जावन ते गोवर्धनशील आहे तानी काणू रघुनाथ दास गोस्वामी तंक दित्ताची तंगल पार्षद जावनशील आहे आणि रघुनाथ दास गोस्वामी तानी केतनाई या गिरी गोवर्धनाला पूज करताची नित्य जावन गिरिराजा का तुळसी फूल सकट घालून अभिषेक करून तंका सर्व प्रिय जावन पळून घेताची रघुनाथ प्राणधन हे रघुनाथ प्राणधन हे जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजांना एक ट्रेडिशनल ब्रज भजन सांगितलं असं त्या गिरिधारील विषय आशिल्ले ताजे दोन्ही लाईन सांगूक प्रयत्न करता गिरी गोवर्धनांगा स्क्रीनर स्पॉटलाइट असताना मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ
गिरिधारी गिरिधारी बनवारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ। गिरिधारी गिरिधारी बनवा, मनमोहन कुंज बिहारी, प्यारे गाओ गिरिधारी। भारी प्रिय जावनशील गिरिधारी विषय हे ब्रज गीतांतू आमका ऐकूचेक मेळटा आसा। आता हा मस्त समय काणतील आमगेले प्रिय जावन आशिल्ले हिज ग्रेस विप्रस्वता महाप्रभू तांकां कथा सांगूक स्वागत करता आसा। तांगेले बगेंतू सांगता म्हूण कोणाक सांगता म्हूण ना जाल्यारी मिगेल शुद्धीकरणा खातीर एक दोन अक्षर हांव सांगता आसा। तांणी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराजार शिष्य आणि तांणी गायडन्स हिज ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर प्रभुजी आणि हर ग्रेस राधाराणी माताजी लागून घेता आसाची। तुम्ही तांकांय दोगालय प्रवचन ऐकून पुरो भागवत पुराण कोंकणी तांणी प्रसुता महाप्रभुजी, राधिका भाव माताजी आणि देवामृत आणि गोपीनाथ पूरा चारी जन एज अ फॅमिली कृष्ण भावनामृतांतू मस्त सेव करता आसाची। GSB भक्तवृंदांतू तुम्ही ऐकून आसका तांगेल कथा, भागवत पुराण कोंकणीन तुम्ही ऐकून आसका तांगेल कथा। त्यानंतर इक्वली तांणी शिरालींतू मुंबईंतू पूरा GSB अंक सेव करता आसा। तांगेले आनु आणि अम्मा मस्त कृष्ण भावनामृतांतूय GSB सेव करता आसाची। हनुमान प्रभू आणि गौरी माताजी तुमका स्वागत करता आसा। हिज ग्रेस विप्रसुदा महाप्रभुजी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुरली जय प्रभु, दंडवत प्रणाम। भागवत पुराण कोंकणी टीम फुल टीम हंगेल मार्गदर्शन करशाक हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभु आणि हिज ग्रेस मुरलीधर प्रभु हंगेल मार्गदर्शनान भारी चंद रूपारी मस्त सकट कार्यक्रम आयोजन जाता आसा। आणि आमकां आमचो पुरा जनाक आमचो भाग घेवन एक प्रकार किंचित रूपारी एक सेव कोर्स तसले अवसर मेळ्ळेलो आसा। आणि आमगेली भाग्य म्हणून येता की अशा टायम्सान तूं केन्ना ट्रॅव्हल करची तितले कन्विनियंट ना आणि म्हणतात पळय एक प्रकार कशी भायर पडचे काही मस्त रिस्ट्रिक्शन्स आसता। त्या टायमार वय घडकडे बैसून आमी हे ऑनलायन माध्यमारी हे सेवेंत भाग घेवं येता। आणि खंय खंय घडकडे अशें पुरोत आमी जाल्यार हे प्रोग्राम्सान भाग घेवन एक भारी एक दिव्य वातावरण ऐकून आमगेल मना भितरी आणि आमी हे संगान करूं। मुरली जयचरण प्रभून सांगल्या म्हणके देवाल विषय म्हळ्यार गोवर्धना लीला आमी ऐकून आसता जाल्यार ते ऐकता ऐकता आमगेले आनीक शुद्धीकरण जाता आणि सांगल्या म्हणके। सो आयच्या सेशनाक तुमकां पुरा जना स्वागत करता आसा। तुम्ही टाइम काढून हे सेशनाक जॉइन जालेले आसा ती आणि स्पेशली पुरा मालगड जनांक नमस्कार करता। तुमगेले आशीर्वाद घेवन हे सेशन मुखार सुशक। सेशन सुरू जावची पशी फुडें प्रार्थना करता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आम्ही काली ऑलरेडी आणि राधाकुंड प्रभून आमका गोवर्धन लिले विषय भारी चांग रुपारी मस्त सकट तत्व सांगून दिलेलं असं. आज आम्ही त्यांची मुखार सुनवरूया आणि कसं नाही तंतू डिटेलर पळो येतं म्हणून. स्पेसिफिकली आम्ही आयच्या दिवसांतू ह्या टॉपिकांत ह्या पळोया की गोवर्धन लिहिलेंतू देवाले ती दही म्हणूनच पळय आमकां मेळची ते कशी दाखवून दिलेलं असं म्हणून ते आम्ही पळोया. वृंदावनांत तशी सांगता ती की देवाल अवतारू कंप्लीट जाल्ले म्हळ्यार देवाल वृंदावना देखून जलेरीची तीन दिव्य जावन आशिल्ले पर्सनॅलिटीज वृंदावनांतू आसत की वृंदावनाचे रज म्हळ्यार ती धुळी देवान ते देवाल चरण स्पर्श जालेली ती वृंदावना धुळी ती थंय आसके आनीके दोन्हीची ती भारी चंद जावन होळतल ती यमुना देवी यमुना न्हंय ती वय आजी काही थंय होळता आसके आणि तिन्नीच म्हळ्यार गिरिराज गोवर्धन तो वय आज हांगा थंय आस. सो हे तीन पर्सनॅलिटीज दिव्य जावन आशिल्ले ते आनीके वृंदावनांत आसता ती आनी आमी तांगेल दर्शन घेवन तांगेल उलोवन वय तांगेल विशय सत्संग करून आमी देवाल दय प्राप्त करचे तसं आमकां एक माध्यम जावन आसा. गिरिराज गोवर्धन म्हळ्यार देवालो भारी होड भक्तू हरिदासवर्य म्हणून सांगिल्लें आसा. देवची आनी देवाल होड भक्तू आनी देवान दिवचे आशिल्लें पुरापशी होड कसन ते दय आस पळय ब्लेसिंग्स म्हणटा ती ते गिरिराज गोवर्धनाले प्रार्थना करून मेळचे असाध्य आसा. केदने आमी कृष्णाल दय जावका जाल्यार कृष्णाल कोण मुख्य जावन आशिल्ले भक्त असतात पळय तांगेल दय प्राप्त केल्यार आमकां कृष्णाल दय प्राप्त जाता. सो त्या प्रकार गिरी गोवर्धनाली दय प्राप्त केल्यार आमकां कृष्णाल दय प्राप्त करूं साध्य आसा म्हूण तांतूं कांय संशय ना. गिरी गोवर्धन एक प्रकार पळयल्यार एक जिवंत पर्वत दिव्य जावन आशिल्लो ते प्रार्थना केल्यार खंडीत आमकां भक्तीन तूं मुखार सून वच्चाक कसन एक दय जावका ते खंडीत प्राप्त जावचे साध्य आसा. आनी गिरिराज गोवर्धनान पुरा प्रकाराचे एक प्रकार सेव दिलेलो आसा. कसन जावका कृष्णाक लिहिलें तूं ते पुरा आसा. भारी चंद रान वन म्हणटात पळय ते गोवर्धना वयरी तशींची कृष्णाल पुरा चंद जावन आशिल्ली ती लीला त्या पुरा गोवर्धन पर्वताचे आनी पर्वता एरियांतू जालेली पुरा मस्त सकट चंद वॉटरफॉल्स आसा ती मस्त सकट ते कृष्णाल पाया चरण स्पर्श केलेले मस्त सकट थंय गोवर्धनाल शील ती पुरा आनी कृष्णा कसन जावक आशिल्लें फल फूल इत्यादी त्या पुरा गिरी गोवर्धना मेळटा आशिल्लें. आनी कृष्णाल भक्तांकय म्हळ्यार गोप बालक गोपी गाय पुरा ती पक्ष्यो तांकांय कसन जावक आशिल्लें ते पुरा मेळटा आशिल्लें. कृष्णाल गाय पुरा गोवर्धन पर्वता लागीं येवन चोरून ते तण खाल्लेलें गोवर्धन पर्वता वयर ताजेन ते दूध दिता आशिल्ली खंयच्यान कृष्णाक भारी संतुश्टी जाता आशिल्ली. सो पुरा प्रकार सेव करच्याक कृष्णाक आनी कृष्णाल भक्ता सेव करच्याक मुखार सून आशिल्लो गोवर्धन पर्वतूच. आनी कोणीची वृंदावना वता ती आनी गोवर्धन परिक्रम खंडिता करता ती आनी गोवर्धन पर्वता पांय पडून गोवर्धन पर्वता परिक्रम करता जप करून पुरा पळय येता की अनंत काळ देखून लक्ष कटल्यान जन ते वृंदावना येवन गोवर्धन परिक्रम करता ती गोवर्धनाल दर्शन घेता ती आनी आशीर्वाद घेता ती. थंय सांगचें आसा थंय लोकल जनांत आनी त्या एरियान सांगचें आसा लायफांत कसं प्रॉब्लेम असल्यार गोवर्धन बाबाले वचून थंयची लोकल ब्रजवासी आसा गोवर्धन बाबा म्हणटा ती गोवर्धन पर्वताक गोवर्धन बाबाले वचूका तो बापसू म्हण केची म्हूण ताका सांगल्यार कसने पुणी आमगेले कसने प्रॉब्लेम असले ताका कसने एक सोल्युशन दितलो तो म्हूण तशी एक विश्वास आसा थंयची जनांक.
सो आता हांव एक व्हिडिओ प्ले करता 5 मिनिटां खातीर तांतो आमी गोवर्धनाचे विशय. सो आमी ऑनलायनच वर्च्युअली आमी गोवर्धन पर्वताच दर्शन घेवया आणि दर्शन घेवन आमी मनान आमी हरे कृष्णा दर्शन घेता घेता हरे कृष्णा महामंत्राचे कीर्तन करूनची तुमी खंय येशील थंय आणि ते गोवर्धन पर्वताले मनान कळकळीन प्रार्थना करूया की म्हाका देवाले कृष्णाले भक्ती आणि सेवा करचेले भाग्य दी रे देवा. सो हांव ते व्हिडिओ प्ले करता, आमी पळयत. येता व्हिडिओ. सो ह्यांते आमी पळयत वृंदावनांत गोवर्धन पर्वत ह्या परिक्रमा पथ थंय ते कशी आमी पुरायजनान ते दर्शन घेवन थंय पळयत. ते चांग रुपार हे 5 मिनिटाची व्हिडिओची आमी घडकड बैसूनची देवाल दर्शन घेवत. एक सेकंड लगता असं लोड जाऊ शकता. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे. जतनातलं लोड आम्ही 1-2 मिनिट गोवर्धनाला प्रार्थना करूया. त्यातोळ आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जाप आमगे मनांतू करता राहूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम वापस एक पण स्टॉप पण शेअर करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी आवांग तुम प्ले करतावा. जालने प्रभुजी जालने दिस वॉल्यूम एक करता. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
हरे कृष्णा. एपोलॉजाइज करता ते साऊंडा प्रॉब्लेम आशिल्लें जाल्यार एक गिरी गोवर्धनालें एक दर्शन घेतलें मागीर जाल्यार चान्स मेळ्ळ्यार आमी व्हिडिओ प्ले केला अशें जाल्यार गिरी गोवर्धनाल दर्शन घेवन एक सेशन स्टार्ट करूया. सो सांगल्या म्हणटा वेळी गिरी गोवर्धनाली लील म्हळ्यार इतलें व्हड आसा की अशी सांग एक मिनिट व्हिडिओ बंद कर. गिरी गोवर्धनान अशी सांगिल्लें आसा कृष्णान की इतलो देवाल भक्त म्हळ्यार तो की कृष्णान फ्लूट वाजयताना मधुमंगल सांगतके कृष्णाक की मस्त वेळ वाजू नाका गिरी गोवर्धन लिक्विड जावन होळन वतलो म्हळ्यार ताका तुगेले फ्लूट इतले लायक जाता कृष्णा म्हूण म्हळ्यार कृष्णाल प्रती गिरी गोवर्धनाल भक्ती अशी आसा ताका म्हणचे आस की सर्वाभिष्ट प्रदाता म्हूण कसन डिझायर असल्यार कसने मना इच्छा असल्यार भक्तीन तूं तो करून दाखयता म्हूण आमकां भारी एक चांग हे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेलें आसा शिला प्रभुपादाले दयेन की आमकां संस्कृती वृंदावन म्हळ्यार एक प्रकार लुप्त जावन आशिल्लें मस्त जन वचचें ना तशें जाल्यार आज पळयल्यार सगळें वृंदावन म्हळ्यार वर्ल्ड फेमस जालां शिला प्रभुपादाल दयेन पुरा जन सगळे वर्ल्ड आदोकून थंय येवन गिरी गोवर्धनाल दर्शन घेतात. सो आमी मनान देवा प्रार्थना करूया हे 3 पंथा हे एक भारी प्रसिद्ध जावन आशिल्ली प्रार्थना देवाल दये खातीर म्हणचें आनी आमी मनान कलकलीन हे प्रार्थना करूया. हांव 3 पंथा रिपीट करता तुमी म्हणीत. नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने. नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने. नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने. म्हळ्यार गिरिराजा नमस्कार कर तुका तुगेलें नांव गोवर्धन आनी कोणाक कसने क्लेश आशिल्ले ते पुरा नाश करता तूं अशेष क्लेश नाशाय आनी क्लेश काण घेता जिवना दोकून आनी कसन दिता ताजे बदला परमानंददायिने परमानंद दिता देव आनी पुरा क्लेश काण म्हूण तशें ते गोवर्धनाल चरित्र. सनातन धर्मांत आमगेले देव खंयची रुपां येता म्हूण सांगू जायना. तुळ अशी जावन एक झाड अशी जावन येता पर्वत तू गोवर्धना रुपार येता म्हळ्यार आमगेले सनातन धर्मांत तू देव प्रकृतीचे खंयचेय एक जीव वस्तू स्वरूप घेवन आमगेल करून सेवा स्वीकार करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी कृष्णाल आमी पळयल्यार लील पळयल्यार खंय पळयल्यार एक कृष्णाल ड्रामा असो और कृष्णाल काही पेंटिंग्स असो तांतूं एक 4 प्रमुख वस्तू केन्नाय तुमकां पळोवचें मेळटलें. एक कृष्णाल म्हळ्यार माखन चोराचे दोनीचे कृष्णाल कालिया दमन लिलाचे ताजे पेंटिंग फोटो पुरा कडेन तुमकां पळोवचें मेळटलें. तिनीचे एक रास लिलाचे आनी चारीचे देवाल गोवर्धन लिलाचे हे 4 पेंटिंग्स पिक्चर्स कृष्णाल विशय येताना खंडित खंय पुडी दिसता तुमकां पळोवचें. आनी हे गोवर्धन लिलाचे आमी हे पुरा कॅरेक्टर्स आसा त्या लिलांत भाग घेताना ताजी सायकोलॉजी कशी आशिल्लें तें मागीर आमी ह्या सेशनांत पळोवया. कृष्णान एक प्रकार इंद्राक म्हणटात पळय डोस दिलोलो डोस ऑफ रियालिटी म्हणटात पळय कशें की एक मन अहंकार येयले इंद्राल माध्यमान देवान आमकां तें लेसन दिल्लें आसा त्या प्रकारान. सो इंद्राक खूब यूज तशी कृष्णान केलेलें कसन तें कृष्णू एक पंथा पुरा जन गोवर्धन पूज करच्याक पुरा नंद महाराज आनी थंय पुरा जन ओट्टू मेळ्ळू थंय गोवर्धन लीला फुडें इंद्राल पूज करची आशिल्ली तांणी म्हळ्यार इंद्राल दयेन पावस मेळटा आनी पावसान पुरा अन्न आनी जावन इंद्रा पूज करची आशिल्ली. तेन्ना कृष्ण वचून सांगता खंय पुरा जनाक आनी पुरा जन आयकता ती कृष्णान सांगताना की
आमकां इंद्राल पूज करता म्हूण ना आना नंद महाराजा सांगता काय आमकां पुरा गोवर्धना दोकून मेळटा मू आमी इंद्र पुजा करची नाका गोवर्धनाली पूजा करूया तेन्ना थंय आशिल्ले व्रजवासी सांगतात की जायत तुगेलो प्रस्ताव चांग आसा की गोवर्धनाली पूजा करता जाल्यार सूर्य इंद्राल पूजा करूया मागीर गोवर्धनाल पूजा करूया तांकां कांय प्रॉब्लेम ना मू तशें सांगतात जाल्यार कृष्ण सांगता काय नाका बा कांय करका म्हणून आतां गोवर्धनाले पूजा केल्यार पुरो गोवर्धनाल दयेन आमकां कसन कसन जाव का ते पुरा मेळटा म्हूण सो आमी पळयत की इंद्राक कितलो कोप येवन आसा पुरो हें उतर आयकून म्हळ्यार कितलीं वर्स दोकून तागेली पूजा जाता आसा ते आतां राबोवचें म्हळ्यार आनी तूं कसन एक लेसन अशें म्हळ्यार की आमकां कसन जिवनान तूं रेग्युलरली मेळटा आसता पळय आमगेले मालगड्याल दयेन देवाल दयेन आमकां दिसता की ते आमी डिजर्व करता ती म्हूण आतां मस्त कडाव सरस आमकां साणपण दोकून चांग फॅमिलीज मेळ्ळी ती आमी जीएसबी समाजान मस्जिदान आमी पुराजीन जीएसबी समाजान तूं जन्म घेतिल्लो आसा मस्त सकड आमकां सुलभ रितीर मेळना खंय भायच्या जनाक भारी कश्टार प्राप्त जाता देवाल विशय चांग एज्युकेशन चांग गांवांत राबतात आमी मात आमकां ते रेग्युलरली मेळटा पळय तेन्ना तांकां आमकां एक प्रकार अभ्यास जाता आनी आमकां दिसता की आमी ते डिजर्व करता ती म्हूण सो त्या प्रकारारी इंद्राल मनान तशिल्लें की ते पूज रेग्युलरली ताका करता ती ते तो डिजर्व करता म्हूण ते अहंकार आनी इंद्रान त्या पूज स्विकार करचे समय आशिल्लो आतां पక్కనే कोणी जेवणान तूं बफेंत लायनान आयली प्लेट घेवन आनी ताका दिनासी बगलेन राबिल्या सांगल्यार तुका दिता म्हणून तेन्ना कोप येता न्हय तशी इंद्र मुखार आयलो की ताका पूजा करतली म्हूण तूं जाल्यार कृष्णान सांगलें की ना 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 गोवर्धना पूजा करया ती म्हूण सो कितले एक प्रकार इंद्रा कोप येवन अशें पुरो म्हूण आनी आमी ओवर अ पिरियड आमकां ते एक प्रकार विसरून वता आमी टेक इट फॉर ग्रांटेड म्हणटात पळय की देवाल दयेन म्हालगड्याल दयेन आमगेलें जीवन चांग रुपार चलता आसा म्हूण आमकां ते विसरून वता स्पेशली खंयचे एफ्लुएन्स येता पळय एबंडन्स म्हणटात पळय तेन्ना स्पेशली मुखावेल जनरेशनाक तांकां गोत्त आसना की म्हालगड्यान कशें कश्ट करून ती संस्कृती मेंटेन केलेली ते कशें कश्ट करून ते आमकां तें पुरो हँड ओवर केलेलें आसा इवन सामान्य जावन आमी पळयल्यार इंडस्ट्रीजांत पळय जावं खंयचे फॅमिलीजांत पळयल्यार पळय ऑर इवन इमिग्रंट फॅमिलीजांत तुवें पळयल्यार की कोणकी एक आज्यान की फुडेंचे कोणकी वचून बिझनेस सेटअप केल्लें भारी कश्टारी म्हळ्यार कांय दुड्ड नाशिल्लें मागीर सेकंड जनरेशनान ताका वाडोवन हाडलें मागीर तिनी चारनी जनरेशन आसतना ते पुरा नश्ट जावचें सुरू जाता म्हळ्यार ही तिनी चारय जनरेशना साणपण दोकून तांकां पुरा सौकर्य मेळटा इजिली मेळटा कसन जाता वेन वी गेट समथिंग रेग्युलरली वी थिंक वी डिजर्व इट त्या एक प्रॉब्लेम जावचें सुरू जाता सो मस्त सकड बिझनेसीसांत तुवें पळयल्यार पळयात तुमी तिनी चारय जनरेशन ते बिझनेस फेल जावचें सुरू जाता कसं जालें की ते नेक्स्ट जनरेशन अशी दिसता की तांकां डिजर्व करतात तांणी म्हूण त्या प्रकारारी सो इंद्राक एक प्रकारारी ते पूजा करचे ताण लेखतना ते नासी जाता म्हळ्यार एक प्रकार चीफ गेस्ट म्हूण कोणाक इन्विटेशन मेळ्ळें खंयच्या इव्हेंटांत आनी थंय चीफ गेस्ट जावन तो येता आसा थंय वचून पावल सुद्दां विंगड कोणाकी चीफ गेस्ट म्हूण ताका सन्मान करता ती तशी ते इंद्रा फिलींग येता अरे मेगेल पूजा करची टायम आयलें ह्या पण मेगेल कशी पूजा करना ती म्हूण मात देवा लील म्हळ्यार परफेक्ट आसता देवान कसनय केल्यार पळय तें एकदम परफेक्ट आसता आनी कसनय देवान करचें पळय देवाल किना चांग रुपार ते विंगड कोणाक करूं जायना हांगा इंद्र कसं देव कसं करता कृष्ण कोणाक सांगतात पळय चिडोवचें कोणाक कोप येवच तशें करचें त्या वेळी कृष्णा किना लायक कोणाक करूं जायना कोणाक कोप हाडोवका जाल्यार सो कशी इंद्रा कोप हाडयता ते कसं की पूज जावचें आशिल्लें कृष्ण सांगता ते कोरका म्हूण ना असो ते पूज जे आशिल्लें बंद केल्लें आनी विंगड कोणी व्हड देवी देवताक केल्यार इंद्रा दिसचें पुरो की मेगेल पूज बंद करून विंगड खंयची की तागेले की ना व्हड देवी देवताक केला म्हणून जाल्यार अरे म्हाका सोडून एक पर्वता पूज करतात आनी तशी म्हूण इंद्रा मना येता आनी तिनीचे आनीके इंद्रा कोप येवच तशी कृष्णाला उत्तर कसं आसता म्हळ्यार कृष्ण सांगता तुमकां दिसता न्हय की इंद्राल दयेन पावस मेळटा म्हणून ते इंद्राल ड्युटी ती तागेल तें उत्तरदायित्व तागेल कर्तव्य तें आमी आमगेल काम केल्यार इंद्रान पावस दिवकाची
ते तागेल कर्तव्य ते ताजी खातीर ताका स्पेशली पूज करता म्हूण ना म्हूण. म्हळ्यार कृष्ण एक प्रकार ते कर्म मिमांसा म्हणटात पळय सिद्धांत तशी सांगता की आमगेल कर्म केल्यार ते फल मेळटलें म्हूण. सो त्या प्रकारारी देव इंद्राक कोप येवस तशी उलयता म्हूण सांगता. नॉर्मली कशें जाता म्हळ्यार पुरा चंद आसतना पुरा चांग रुपार एकले हांसून आसता ती चंद कोण उलयता ती जाल्यार एक प्रकार कशें एक प्रोवोकिंग सिच्युएशन येता म्हणटात पळय तेन्ना कशें की भितर आशिल्लें गुण भायर येता म्हूण सांगिल्लें आसता. म्हळ्यार कशें एक कोप येवचें हें येवचें. आतां नॉर्मली आमी केन्ना मेळटा ती सोसायटीन सोशली तेन्ना आमगेल मन अंत कशें आसा म्हूण आमकां कळना. आमी येद्रा पळोवन हास्या पुरोवन ती जाल्यार मना भितर कशें आसा म्हणून आमगेलें एक्स रिविजन ना की हागेल मनांत कसं आसा तागेल मनांत कसं आसा. ते प्रकृतीन तशी अरेंजमेंट केला कसं जालें की एकल्यान मना भितर कसं आसा म्हूण ते एक्स रिविजन काडून कळू सुरू जाल्यार मस्त सकट रिलेशनशिप्सान प्रॉब्लेम जावचे पुरो. सो त्या प्रकारारी भितर कसं आसा म्हणटात पळय ते इंद्राले अहंकार आशिल्लो की तो व्हड देवता आनी तागेले पुराजन पूज करता ती म्हूण. त्या प्रकारार ते दिसनाशिल्लें जाल्यार ते कृष्णान ते उत्तर उरलो न्हू ते व्रजवासी जना सांगली नवे केशेशी कोरका गोवर्धनाल पूज कोरका. ते भितर आशिल्लो तो अहंकार भायर येवन एक पंता म्हणटात पळय एक्सप्लोजन जाल्लें. कशें एक मनांत तूं वायट आशिल्लें पळय कशें आमगेलो वायट जाल्यार आमकां उडगास आसता ते अशें जालें तशें जालें म्हूण. सो आमकां एक पंता दिसता आमी एकदम नम्र आसा ती आमी चांग आसा ती कशें ना जाल्यार प्रोवोकिंग सिच्युएशन्स येतात पळय उत्तरदायित्व तेन्ना आमकां म्हणटात पळय कन्नडी दाखयल्या म्हणके जाता आमगेल भितर आशिल्लें ते कशें गुण भायर येता म्हूण. सो त्या प्रकारारी इंद्रान त्या परिस्थितीन इंद्रा भारी कोप येता की कशें बाबा हें सिच्युएशन जाल्लें की मेगेल पूज बंद करतात न्ही म्हूण. सो देवान सांगल्या म्हणकेची तांणी गोवर्धनाची पुराजन पूज करून मस्त सकड ते गोवर्धनाक मस्त सकड प्रसाद करून आनी ते देवाक गोवर्धनाक निवेद करून ते भार एक चांग रुपारी पुरा ब्रजवासी मेळून गोवर्धन पूज करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां गोवर्धनाल कशें आसता गोवर्धनाक पूज करतात म्हूण गोवर्धनाक कशें तो पुरा स्वीकार करता. तागेल भावना कशें न्हय मस्त व्हड भक्त आसता ती स्वामी आसता ती तांगेली पादपुजनी करता ती जाल्यार तांकां कशी दिसता की हांव व्हड मनुष्य म्हणून ना. देवाल भक्ताल चरित्र म्हणटा ती तांणी देवाले कोणी भक्तान कशें एक प्रकारारी सन्मान केल्यार तांणी एक्सेप्ट करता ती जाल्यार तांणी एक्सपेक्ट करना ती जावं का म्हूण. इंद्रान एक्सपेक्ट केलेलें मेगेल तो सन्मान जावका मेगेल पूज जावका म्हणून. जाल्यार गोवर्धनू देवालो अवतारू देवालो हरिदासवर्य जाल्यार तागेल मनांत तशी कांय ना म्हणून. अशी सांगिल्लें आसा की गोवर्धनाले आनी चैतन्य महाप्रभूले मूड एकची म्हूण. चैतन्य महाप्रभू एक कृष्णूची आनी गोवर्धन एक प्रकार कृष्णूची आनी दोग जनाल मूड कशें आशिल्लें भक्ताल मूड हरिदासवर्य आनी चैतन्य महाप्रभू तर राधाराणी मुडार आशिल्ली म्हूण सांगिल्लें आशिल्ली. आनी सनातन गोस्वामीन सांगचें आसा की ते वेणुगीतांत आमी लास्टार ते श्लोक वाजेचे आसा ते भागवतमांत येता ते श्लोकांत ते श्लोक भागवतमान ते सनातन गोस्वामीन सांगचें आसा की ते राधा राणीन सांगिल्लें गोवर्धना खातीर म्हूण. ते श्लोक आमी लास्टार हें सेशन एंड जाताना पळोवया ते कशें हंतायम अद्री अबल हरिदासवर्यो ते श्लोक आमी लास्टार पळोवया. सनातन गोस्वामीन सांगचें आसा की राधा राणीन सांगिल्लें की गोवर्धन पर्व तूं देवाल सेवकांत तूं प्रमुख जावन आसा म्हूण सेवक. आमगेल ह्या पुरो व्हड विशय आमगेल काल्पनीक शक्ती भायर आसा पुरो जाल्यार आयकून मात्र आमी हे शुद्धीकरणा पात्र जावया. आनी गोवर्धन पर्वत म्हळ्यार देवाल भक्तान तुलो पुरा भशी नम्र जावन आशिल्लो म्हूण. तावळ सांगल्या म्हणके पुरा प्रकाराल देवाक आनी देवाले भक्तजनाक म्हळ्यार गायक देवाल ओट कोण संघांत आशिल्ली गोप बालक गोपी पक्ष्यो तांकां पुरा कसन जावका ते पुरा गोवर्धन पर्वता मेळटा आनी देवाल कितले सकट लिला थंय जावलेलो आसा. सो त्या प्रकारे गोवर्धन पुरा जनाले देखून ते स्वीकार करता अनियोर म्हूण पुरा सांगिल्लें घेता आनी पुरा जन ब्रजवासी जनाक भारी खुशी जाता तांणी दिल्लें पुरा गोवर्धन स्वीकार करता आसा म्हूण.
आणि त्या पुरा स्वीकार करून गोवर्धन पर्वत पुरा आशिल तो प्रसाद रूपी जावन पुरा जन ब्रजवासी जनाक त्या पास दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारारी गोवर्धनाल ते लीला आणि सन्मान कृष्णाल माध्यमार जाता. आणि कृष्ण त्या भागवत पुराणास म्हळ्यार ते अमल पुराण तातूं एक वस्तू दाखचे म्हळ्यार भक्तीचे प्राधान्य. कृष्ण हे प्रिंसिपल इस्टॅब्लिश करता की देवी देवता त्या पुरा पूजन करचें ते करची वय सांस्कृतिक जाल्यार भक्तीची होडी आणि गोवर्धन भक्तू आणि भक्ताल केन्ना तुम्ही आशीर्वाद घेता ती तागेल सेव करता ती ताजे किना होड विषय ना म्हणून कृष्ण ह्या लीला माध्यमान तू भक्तीचे प्राधान्य प्रतिष्ठित करता आमी पळयत. सो ह्या प्रकारान आमी पळयल्यार इंद्र पळयत की हें पुरो कसन जाता अशें हें म्हळ्यार आउटरेजियस म्हणटात पळय इंद्राल कोपाक लिमिट ना हें कसन जाता असं म्हणून. हे कसन म्हळ्यार इंद्र प्रिपेर्ड नाशिल्लो हाजे खातीर हें कसन चलता अशें हें पुरो म्हणून मेकेल पूज जावचे बदले हें पुरो कसन करता आसत आनी पुरो म्हणून त्या प्रकारार जाता. आणि इंद्राक ते अहंकाराचे काम असता म्हळ्यार जायनी तेन्ना कामानुज म्हळ्यार क्रोध. भगवद्गीता सांगिल्लें न्हय कामा क्रोधा भी जायते म्हणून ताका ते अहंकार तागेल संतुष्ट तृप्ती जायनी तेन्ना कोप येता. आणि कोप आयिल्ल्या प्रकारार तो एक डिस्प्रपोर्शनेटली तागेल कोप दाखयता. तागेल आशिल्लो पुरा पावर यूज करता गोवर्धन पर्वताक पुड्डी करच्याक वृंदावनाक आणि ब्रजवासी बाद दिवच्याक म्हळ्यार एक पण श्रापित म्हणटात पळय तशी पुरा कोप दाखयता. जोरार वार येता जोरार पावस येता आणि विंचू लायटनिंग येता खंय इंद्रान पुरा पशी पॉवरफुल जावन आशिल्लें हे तिनी पावर तो शक्ती यूज करता. नॉर्मली हातूंत खंयचे एक शक्ती यूज केल्यार पुरके पुरा नष्ट जाता. म्हळ्यार जोरार वार आयल्यार पुरा नष्ट जाता. जोरार पावस ते इंद्रान दिलो तो पावस ते आयल्यारय नष्ट जाता आणि तो जोरार लायटनिंग आयल्यारय पुरा नष्ट जाता. जाल्यार इंद्र ह्या पंथा तिन्नी सायमल्टेनियसली ಒಟ್ಟು तिन्नी पावर यूज करता जाल्यारय कांय जायना. वृंदावनाक पुरा नॉर्मली पुरा डिस्ट्रॉय जावन म्हणल्यार म्हणटा नष्ट जावंक आशिल्लें जाल्यारय कांय जायना. इंद्र पुरा जना टार्गेट करता म्हळ्यार ब्रजवासी गाय पुरा कडेन खंय खंय जाता ते विंचू मारता पावस वारे पेटयता पुरा कडेन. सो ह्या प्रकार ह्या लीला दाखोवन आमी दाखयत की इंद्राक तागेल मनांत आशिल्लें ते अनर्थ देव दाखोवन दिता. ह्या इंद्रा भितर आशिल्लें जाल्यार ताका गोत नाशिल्लें तशी जी आमगेल भितर वय आमी देवानी कथा इंद्रा माध्यमाल आमकां सांगचें आमगेले वय इंद्रा म्हणके प्रवृत्ती आसा जाल्यार ते एक पर्टिक्युलर सिच्युएशन येता पळय आमगेल मन आशिल्लें जायना पळय तेन्ना ती प्रवृत्ती येता आणि देव आमकां दाखोवन दिता त्या सिच्युएशनान परिस्थितींत तुगेल भितर आशिल्लें कसन आहे म्हणून तेन्ना आमकां कळटा. आतां आमी अशी इलेक्शन नज की आमगेल मनान तशें आयल्यार आमी कांय करूं जायना म्हणून आमगेलें फ्री वील आसा स्वतंत्र आसा आमगेल मनांत कशें आसचें पुरो जाल्यार आमी चांग रुपारी स्पेशली भक्ताल संघांत येवन आमकां पुरा विचार कळटा पळय तेन्ना आमगेली ती प्रवृत्ती आमी चेंज करूं येता. सो अशी पुरा जेतना गोवर्धन पर्वत एक प्रकार अंब्रेला सी छत्र म्हणटात पण जावन पुरा ब्रजवासीक रक्षण करता म्हूण पळयत. कृष्ण पुरा जना रक्षण जाता पुरा जन भितर येतात आणि कृष्ण दाखोवन दिता भक्ती की ब्रजवासी इंद्राल किना होड भक्तीन तसत नव्हता न्ही इंद्र होड देवता आसच्या पुरो जाल्यार कृष्णाल प्रितीन तूं ब्रजवासी आनीक चड प्रितीचे म्हणून गोवर्धन दाखोवन दिता म्हणून आमी पळयत. तशींच आमी मुखार पळयत अशी सांगसान एक 2-3 लील सांगता. यशोदाक भारी एक मनांत येता खंय की कृष्ण कशी धरता असो पर्वत म्हणून तेन्ना कृष्ण यशोदा सांगता खंय तुमी केलेले इतले चांग रुपार गोवर्धना पुरा प्रसादांनी दिल्लो आनी तुमी सेव केलेले आसा गोवर्धन इतले खुशेर आसा की तो ऑटोमॅटिकली फ्लोट जाता असं म्हणून हांव कांय उकळका म्हूण ना तोची वारे रुपता आसा हांव अशी हात लायला ताका म्हूण वय वय तसले यशोदा सांगता की ऑटोमॅटिकली तोची वयर येता जाल्यार तूं हात काडना म्हणून तेन्ना बाकी पुराजन सांगतात की ना 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 काणो कृष्णा काणो का म्हळ्यार गोवर्धनान तो गेल्यार म्हूण असल पुरा सांसान लिला मस्त सकट आसा. आनी कृष्णान दाखयलें की इंद्राक तागेलें पोजिशन
म्हळ्यार इंद्राक शक्ती दाखोवका देवान पर्सनली दाखोवका म्हूण ना, गोवर्धनान शक्ती दाखयली की इंद्राक गोवर्धनाक कांय करूं जायना. कशें एक पंता म्हणटात पळय, कोणचे 2 व्हड बॉक्सर जावन मॅच आसचे पुरो आनी तातूंत एक बॉक्सर तो येना, कोणकी एक ज्युनियर पर्सना पेटयता आनी तो ज्युनियर पर्सन ते बॉक्सर डिफीट करून सोडता. म्हणजे एक प्रकार मानहानी जाता ना, ह्युमिलिएशन. तशी त्या प्रकार कृष्ण तागेली शक्ती यूज करना, खाली गोवर्धना मध्ये दवरता आनी इंद्राक गोवर्धन पर्वताक कांय करचें जायना म्हूण पळयता आमी. आनी कृष्णान तागेली शक्ती कशी दाखोवचें म्हळ्यार देव म्हूण परमात्मा म्हूण तो कशी दाखयता. नॉर्मली कसं वजन आशिल्ली वस्तू उखलताना आमी दोन्ही हात उपयोग करतात न्हय. कृष्ण दोन्ही हात उपयोग करना, एक हात उपयोग करता. एक हात उपयोग करना. नॉर्मली पुराजन राईट हँडेड असतात, ती राईट हँडान उखलचें. कृष्ण राईट हँड यूज करना, 2 हातान तो लेफ्ट हँड यूज करता. लेफ्ट हँड यूज करना देव, लेफ्ट हँड सान बॉट यूज करता के म्हणजे देवाला शक्ती दाखोवचें. आनी ताजे मुखार सांगिल्लें आसा की लेफ्ट हँड सान बॉट वे न्हय, लेफ्ट हँड सान बॉटाच नांग यूज करता देव म्हणून. पुनी नख पर प्रभु गिरीवर धारो म्हळ्यार नांगटार गिरीवर्धनाक सान बोटाच नांगटार कृष्ण उखलता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार त्या प्रकारान देवान ती लील दाखयलेली आसा. आनी 7 दिवस ब्रजवासी ते इंद्राल पावसू विंचू वारे चलता आसके 7 दिवस. आनी 7 दिवस ते गोवर्धन पर्वता तोग्गू बशिल्ले ब्रजवासी कोण कृष्णाल ಒಟ್ಟು संगांत आशिल्लीं तांकां भूक ना, तानी ना, खाली देवाल दर्शन घेता आसत. नॉर्मली दिवसान तूं देवाक एक पंता जावं दर्शन, 2 पंता जावं तांकां देवाल दर्शन मेळटा आशिल्लें. कृष्णान गाय चरोवन येताना लास्टाक थोडे वेळ कृष्णा पळोवचें मेळटा आशिल्लें तांकां. जाल्यार हे पंता 7 दिवस कंटिन्युअसली पुरा जन देवाल दर्शन घेता आसती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी कृष्णान शक्ती दाखयलेली आसा की एक बोट्टा सान बोट्टान लेफ्ट हँडाचे नांगटारी गोवर्धन दवरल्यांनी कंप्लिटली बॅलन्स्ड आशिल्लें गोवर्धन. अशें न्हय की गोवर्धन हेकड तेकड हालता आशिल्लो, म्हळ्यार कशें आसा म्हणून. आनी इतली जोर वारे पावसू विंचू पुरा पडल्यार गोवर्धन हल्लं नाशिल्लें. गोवर्धन पर्वतार आशिल्ले झाडाचे एक पान वय पडना के इंद्राल शक्तीन. म्हळ्यार त्या मटा शक्ती प्रदर्शन दाखयलेलें आसा. जाल्यार एक पंता राधा राणी मंद हास दिता काय कृष्णाक. त्या राधा राणीन पळयलेले मंद हास पळोवन कृष्णाल बॅलन्स चिक्के चुकता के 1 मिनिट 1 सेकंडा खातीर गोवर्धन पर्वत हालता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार इंद्राले विंचू वारे पावसांत कसं शक्ती ना पळय ते राधा राणीले चंद मुख तिगेल मुखांत ते मंद हास आसा पळय तांतू चड शक्ती आशिल्ली म्हूण ते दाखयलेलें आसा कृष्णान. राधा राणी मंद हास पळोवन ते बॅलन्स चुकता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारान आमी पळयता. सो हे आमकां पळयता की कृष्णान पुरा एक प्रकारान तागेले कांय शक्ती ना, थोडीच एक किंचित रूपार नांगटार धरलेले आनी इंद्रान तागेली पुरा शक्ती दाखयलेली आसा. सो मागीर इंद्राक कळटा ಸ್ವಲ್ಪ वेळान की हे अशी न्हय, हे साधारण न्हय, देवची म्हणून. आनी तो ब्रह्मा लेवता खंय हांव सिरकून पडला देवा, हांव साधारण म्हूण लेखिल्लें, हांव चुकून पडला कसं करचें म्हणून. तेन्ना ब्रह्मू इंद्रा सांगता की हांव हें कांय करूं जायना. तागेले कृष्णाल कोण प्रितीचे आसा पळय ताक जेवन ती घेवन वच. तीन प्रार्थना केल्यार ते जावचें पुरो. कोण ती? सुरभी गाय. सो इंद्र वचून सुरभीला वचून सांगता की हांव सिरकून पडलेलो आसा म्हणून. तेन्ना सुरभी गाय आनी इंद्रू ಒಟ್ಟು वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी सुरभी गाय प्रार्थना करता की इंद्र कसं की चुकून पडलेलो आसा, ताका तुमी रक्षण करता, ताका क्षमापण कोन्न दिवका म्हणून. सो आमी पळयता की इंद्रान पुरा पावर एक्झॉस्ट जालें तेन्ना ताका कळटा की हो देवूची म्हणून. आनी सुरभी गायन सांगिल्ले खातीर ते प्रार्थना केलेले प्रकारारी आत्ता इंद्र ते नम्र भावनेन कृष्णाले प्रार्थना करता आनी कृष्ण क्षमापण दिवन इंद्राक एक्सेप्ट करता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमी एक फ्यू लेसन्स हे एक लास्ट 4-5 मिनिट डिस्कस करून आमी हे कथा एंड करूया. म्हळ्यार आमी जनरली लायफांत पळयल्यार पोजिशन्सा खातीर आसता ती खंयचेय एक आसता पळय पोजिशन. इंद्र तागेलें पोजिशन दवरून ताका अहंकार आयलो. सो पोजिशनाक ना आमगेले व्यवहार कशे आसा, भक्तिमय नम्र आसा,
ताजेर आमी फोकस केल्यार देवाल दया प्राप्त जाता म्हणून सांगचें तूं कांय तांतू प्रॉब्लेम ना. आमकां इमिजिएटली आमी चेंज करचे साध्य ना, जाल्यार किंचित रुपारी आमी थोडे 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 देवाल सेव करता राबल्यार खंडीत देवाल दय प्राप्त जाता म्हणून आमी कळून घेवया. आणि मस्त सकळ आमी आमगे लायफान तशी ते रिसोर्सेस म्हणटात पळय आमी टेकन इट फॉर ग्रांटेड करतात की ते आसची आमकां डिजर्व करतात म्हणून. जाल्यार आमी कसन मना वर येता की हें केन्नाय देवाल दयेनाची देवाल मनान तस ताजे खातीर आमकां ते लायफान ते कसन ते भक्ताल संघ की कसन की पुरा फॅमिली की मालगड की समाज की पुरा मेळ्ळेलो आसा. देवाल मनान तसले ते केन्नाय एक सेकंडान ते वच्चे कशी इंद्राल प्रतिश्ठा पूजा बंद जाली पळय त्या मना वरका ते म्हणून देवान हें एक आमकां लेसन दिवेत. आनीक एक शिकची वस्त म्हळ्यार की नॉर्मली बुद्धी म्हळ्यार इंटेलिजन्स म्हळ्यार आमी कसं म्हणटा जे तात्पर्य काडटा ती की कसं प्रॉब्लेमान तसल्यार कसं करता म्हूण ते कळटा म्हूण तें तो बुद्धिमान व्यक्ती म्हूण. जाल्यार आनीक एक मिनींग वे आसा बुद्धिमान व्यक्तीले केन्नाय कसं कोरका म्हूण गोतना पळय बुद्धिमान व्यक्ती म्हळ्यार कोणाले वचून निंगू का ताजी सोल्युशन तो बुद्धिमान म्हूण सांगिल्लो आसा. आनी तो आमी इंद्रालें एग्जाम्पल पळयत की ताका ते सिच्युएशनान तूं कसं करचें म्हूण कळनाशिल्लें जाल्यार इंद्रान ब्रह्माले कन्सल्ट केल्लें आनी सुरभी गाय भक्ती तिगेले चमकलो. तशींच आमकां लायफान कसं प्रॉब्लेम आसतना इंटेलिजंट म्हळ्यार आमी केन्ना भक्ताल संघांत आसता ती आमी केन्ना आमगेले भक्ताल संघांत आमी डिस्कस करता ती तेन्ना आमकां कसं एक प्रॉब्लेमाचें सोल्युशन मेळटलें ते खंडिताची. आनी त्या प्रकारारी ते श्रीला प्रभुपादाल मनान तुवें इस्कॉन सोसायटी केलेलें की कसं एक प्रकारार जिवनान तूं आमकां मुखारसून वचचेक कसं एक गायडन्स जावका ताका इतले सकयल सिनियर डिवोटीज आसता ती तांणी आमकां गायडन्स तो इंटेलिजंट व्यक्ती म्हळ्यार प्रॉब्लेमान आसतना खंय वचूं का त्यावेळी इंटेलिजन्स त्या इंद्रान दाखोवन दिलेलें आसा. आनी आमी पळयत की कृष्णान पावर दिवचें कृष्णान पावर घेवची वय तें कृष्णान क्लियरली दाखयलां हे लिलेंत की इंद्राल्या ते पावर आशिल्लें देवाल निमित्ताची म्हणून आनी ते इंद्रान पावर देवान काण घेतलें म्हणून. ह्यांची पावरा विशीं प्रल्हादानय तागे बापसूक हिरण्यकशिपूक सांगिल्लें की पुरा पावर आसा पळय हिरण्यकशिपू प्रल्हादान सांगचें आसा ते देवान दिलेलें आनी तुगेले पावराज सोर्स कोण आसा पळय ब्रह्मदेव तागेल वय पावर कृष्णान दिलेलें म्हूण प्रल्हादान सांगचें आसा. सो त्या प्रकारारी आमी हें मना वर येता की हे 4 लेसन्स आमी उडकास वर येता की पोजिशना की ना आमी एक चांग वेव्हार दवरल्यार दयल प्राप्त कृष्णाल दय प्राप्त जाता. कसं की आमकां रिसोर्सेस मेळचे पुरो आमी टेकन इट फॉर ग्रांटेड करता की आमगेले जिवनांतर आमकां मेळूं का म्हणून ना तशी न्ही. ते कसं की देवाल दयेना मालगड्याल दयेना आमकां गुरुल दयेना आमकां एक लायफान एक सिच्युएशन मेळटा तेंच्यान आमी देवाल सेव करूं येता आनी आमकां एक संघ प्राप्त जाल्लो आसा. आनी तिन्नीच्यो आमी केन्ना दवर येता की कसं आसा ते पावर असो आमकां कसं किंचित रुपार शक्ती आसचे पुरो पोजिशन आसचे पुरो ते देवाल निमित्ताची आनी देवान ते केन्ना काणवय घेवेत ते आमी मना दवरल्यार आमगेली भावना चिके नम्र आसता. सो इंद्राल माध्यमांत कृष्णू आमकां भारी एक चंद लेसन शिकोवन दिता एक शिक्षा दिता हे गोवर्धन लिलान तूं आमी मना वरची तशी. सो लास्ट हे सेशन एंड करतना ते प्रार्थना आमी म्हणया हें भागवतमान तूं येता जाल्यार सनातन गोस्वामीन भागवतमान बरयलेलें ना जाल्यार सनातन गोस्वामीन सांगिल्लें आसा हे श्लोक खंडीत राधा राणीन सांगिल्लें म्हूण. कसलें की राधा राणीक कळटा गोवर्धनाल व्हॅल्यू म्हूण म्हळ्यार एक डिवोटीक होट डिवोटीक कळटा विंगड डिवोटील विशय त्या प्रकारार सांगिल्लें आसा. सो हांव ते श्लोक वाजिता. हंतायम अबल हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पाणीय सूयवास कंदर कंदमूलै. म्हळ्यार हातू श्लोका विशय अशें आसा की हंतायम अद्री अबल हरिदास वर्य म्हणून म्हळ्यार राधाराणी सांगचें आसा की पुरा भक्तांत गोवर्धनूच पुरापशी श्रेष्ठ म्हणून कसं लेका अबल हा म्हणून सांगता पुराजन आयकया ती गोवर्धन कसं दिता यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद म्हळ्यार गोवर्धन पर्वता वयरी कृष्णाल आनी बलरामाले चरण स्पर्श जाल्लो आसा म्हणून यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद म्हणून. आनी मुखार कसं सांगता ती मानम
तनोती सह गो गणयो तयोर्यत. म्हणजे पुरा कसन कसन जाव कास पळय देवाक आणि गायक वासरांक आणि पुरा कृष्णाल कोण कोण संगात असती तयो म्हणजे पुरा जन कसन कसन जाव का पिवचे उदगा फल फूल बश्या जाव गो पुरा कंद मुलय तांकां कसन कसन खावचे जाव का ते पुरा गोवर्धन पर्वत दिसता तागेले की ना कोणी होडो भक्तू ना म्हणून राधाराणी सांगता. म्हणून हे भागवतमाचे एक श्लोक आसा आणि सनातन गोस्वामीन तशें सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारारी आम्ही एक पळोव येता की कृष्णान कशी हें लील दाखयलेलें आसा. सो हांव सेशन हांगा एंड करता. एक ब्रीफली रिकॅप करता. सुरे आम्ही स्टार्ट जाताना आम्ही गोवर्धन पर्वताचें प्रार्थना केली. नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने. ते प्रार्थना जातरी आम्ही पळयलें की आमकां कृष्णान दाखयलें की आम्ही कसन की लायफान मस्सकट सिच्युएशन टेकन इट फॉर ग्रांटेड करतात की आमकां ते डिजर्विंग आसा म्हणून ना ते देवाल दयेन प्राप्त जावचें ते एक मनावर का. मागीर गोवर्धनाल दाखयलें की गोवर्धनाक इतले सकट सन्मान जालो जाल्यार भारी खुशेन ते स्वीकार केलें म्हणून. ह्युमिलिटी मिन्स एक पण सन्मान जाल्यार टू एक्सेप्ट ऑनर बट नॉट टू एक्सपेक्ट. इंद्रान ऑनर एक्सपेक्ट केलेलें ताजे निमित्त ते कश्ट जालें म्हणून. आनी मुखारी गोवर्धन पर्वत ते उक्कोळ्ळू देव ते भारी चांग रुपार लील दाखयता आनी इंद्राक कळटा की हो विशेष जावन हे देवाली लीला म्हणून त्या प्रकार मनावच तशी करता. सो त्या प्रकारार आमी हें पळयलें आनी लास्टारी आमी हें एक प्रार्थना केली. सो आमी कळकळीन प्रार्थना करुया हे चांग पर्वा वळारी की गोवर्धनाक की आमकां आमगेल कशेंय एक क्वॉलिफिकेशन ना आसचें पुरो जाल्यार कशें की एक मालगड्यान भक्ताले गुरूल दयेन आमकां कशें की एक देवाल विशय आयकूच तसलें आनी देवाल सत्संगा भाग घेवच तसलें एक अवसर मेळ्ळेलो आसा. आमी कृतज्ञ जावन देवाक पांय पडया. उलयलेल्यान तूं कसलें चूक जेवन आसल्यार तुमी पुराजनान क्षमापण करून दिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभू. अति सुंदर सानस्तना दुर्बीन अंतू आम्ही त्या चलचित्र पळोवचे जाग्यार व्हरता आशिल्ल्याची एक्झिबिशन अंतू थिएटरान न्हय कसं म्हूण दाखोवच खातीर आनी सिनेमान पळयतना त्या दुर्बीन दाखोवच तांणी. तशीच आमकां तुमी गोवर्धनाचे लील सांगतना भारी चंद जावन ताजी विवरणां मन अंतू पिक्चर मुखांतर चलचित्र मुखांतर आमगेले येद्रास येशिल्लें आसा. तंतू तुम्ही हांगा दाखयलेलो प्रार्थना नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने. केतनाय म्हाका गुण घेवया की या गिरी गोवर्धनाल सेवा कृष्ण परमात्माल सेवा आमकां करचे अवसर मेळ्ळो म्हणून आनी पुरा बांधवा तांकां हें चित्र मनांत दिल्लेलें आसा तुमी आनी काली हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजीन. आतां तें चित्र आमकां पळयल्या नंतर कसं दिसता आत्ता म्हाका थिएटर कसं म्हूण गोत्त आसा. सीदा आमकां थिएटरा वचून एक पण पळोवया. आतां मी सनून मुनेर पळयलेलें आयकलेलें केलेलें त्या थिएटरांत कशी पळय दिसता म्हळ्यार गिरी गोवर्धन देवामृत प्रभून आतां रेडी करून दवरलेलें आसा. ते पळोवचेका एक अवसर आमकां मेळटा आसा. राधिका भामाताजी तुमकां सूट करूया. आतां स्पॉटलायट केलेलो आसा.
हरे कृष्ण। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोकुलोत्सवमीशानं हरे कृष्ण। गोविन्दं गोपिका अथ मायकक गोवर्धनष्टकं मुन् परिक्रम कुर्यात् आरती जल्ला जलेरी हरे कृष्णा मोनेत्र प्रभुजी राधिका बा माताजी स्टार्ट कुर्यात् नाम हरे कृष्ण प्रभुजी गोवर्धनष्टकं सूर कोर्चिनाम वै प्रभुजी वै सुरुको श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम श्री गोवर्धनाष्टकम् कृष्ण प्रसादेन समस्तशैल साम्राज्यमाप्नोति च वैरिणोऽपि शक्रस्य य प्राप बलिं स साक्षात् गोवर्धनो मे निश्चतामभीष्टम् स्वप्रेषहस्ताम्बुजसौकुमार्य सुखानुभूतेरतिभूमिवृत्तेः महेन्द्रवज्राहतिमप्यजानन् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् तत्रैव कृष्णो वृषभानुपुत्रा
दानं ग्रहीतुं कलहं वितेने श्रुते स्पृहा यत्र महत्यतश्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् स्नात्वा सरस्वाशु समीरहस्ते यत्रैव निपादिपरागधूलिः आलोलयन् खेलति चारु सश्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् कस्तूरिकाभिषयितं किमत्रे योऽहं प्रभो स्वस्य मुहुर्वितन्वन् नैसर्गिकस्वीयशिलासुगन्धे गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् वंशप्रतिध्वन्यनुसारवर्त्म दिद्रक्षवो यत्र हरिं हरिण्यः यान्त्यो लभन्ते न हि विस्मितास गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् यत्रैव गङ्गा मनुना विराधा आरोह्य मध्ये तु निमग्ननौकः कृष्णो हि राधानुगलो बभौ स गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् विना भवेत् किं हरिदासवर्य पदाश्रयं भक्तिरतश्रयामि यम् एव स प्रेम निजेशयो श्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् एतत् पठेद्यो हरिदासवर्य महानुभावाष्टकमार्द्रचेताः श्रीराधिका माधवयोदाब्ज दास्यं स विन्देत् अचिरेण साक्षात् इति स्तवामृतलहरी महाग्रन्थे महामहोपाध्याय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती विरचितं श्री गोवर्धनाष्टकं संपूर्णम्. अर्थ सांगता. श्रीकृष्णाला दयेनं सत्तर पर्वताचे रायो म्हणून घेतले आणि बद्धवैरी जावन आशिल्ले इंद्राले गौरवान्वित सम्मान घेतले गोवर्धन पर्वत मेगेला बिष्ट पूर्ण करो म्हणून सगळे श्लोकांत सांगते. दोन्ही श्लोकांत श्रीकृष्णानं तागेले कोमल जावन आशिल्ले करकमलान गोवर्धन पर्वताक भुंयचेर तकोवन उपकोण धरले. त्या धरून संतोष जावन त्या गोवर्धन पर्वताक इंद्रान गुडगुडू मिंचान मारलेले कळयनिकय तसं त्या गोवर्धन पर्वत मेगेला बिष्ट पूर्ण करो. तिन्नेची श्लोकाची पार्श्वभूमी बॅकग्राऊंड कसं म्हळ्यार राधा राणी तिगे सख्या लोटू बरसाना तकून वृंदावनाक येतशिली आणि कृष्ण तागेले गोळ आवटून मेळ्ळो तांकां वृंदावनाक भितर येवका जाल्यार प्रवेश शुल्क दिवका म्हळ्यार टोल दिवका नातल्यार सोणाचे म्हणून करता तशें अशी कुशालेक आता तिन्ही श्लोकांत सांगतात की खंयच्या जाग्यार श्रीकृष्ण ते वृषभानुरायाल धुवे लागी म्हळ्यार राधा राणी लागी प्रवेश शुल्क दिवका म्हणून झगडतकी आणि त्या कृष्णाले व्यक्तिमत्व कळूक वेद समेत तळमळतकी तसंच गोवर्धन पर्वत मेगेला बिष्ट पूर्ण करो. 4 श्लोक. खंयची पर्वतारे थंय लागीं आशिल्ल्या तळ्यांत नाल्लेली ती हस्ती आणि तिगे देहारे मंद वाऱ्यांत उबून आयिल्ले कदंब आणि इतर फुलाचे पराग लागून पराग म्हळ्यार पोलन चंद करून बैसून ती हस्ती खेळतकी तसंच गोवर्धन पर्वत मेगेला बिष्ट पूर्ण करो. 5 श्लोक.
गोवर्धन पर्वताचे ते सुगंध परंबळो थंय विश्रांती घेतले. कस्तुरी मृग आता कोण येतस की थंय खेळतलो तो देव श्री कृष्ण अल्वे की गोवर्धन पर्वताचे प्राकृत सहज परंबळो तसंच ते गोवर्धन पर्वत इष्ट पूर्ण करो. खंयची श्लोक खंयची पर्वतारी श्री कृष्णाले मधुर मुरलीची स्वर ऐकत की आणि तो स्वर याच्या मार्गानची त्या चित्तल म्हळ्यार जिंके कृष्णाक सोदून वता जाल्यार ताक तो कृष्ण दिसन दिल पळोवन आश्चर्यचकित जातके. तसंच ते गोवर्धन पर्वत मुगेले अभिष्ट पूर्ण करो. 7 श्लोक दिव्य जावन आशिल्ली ती जोडी राधा राणी आणि श्री कृष्ण गंगेन तो नौकायान करता असताना ती नौका बुडतकय. तेदना ती राधा राणी त्या भव्य सुंदर जावन आशिल्ली कृष्णाल गळ्याक गट्टी धरतकय. ती गंगा खंयच्या जाग्यार आस तसंच त्या गोवर्धन पर्वत मेगेला अभिष्ट पूर्ण करो. 8 श्लोक कृष्णाले परमसेवक जावन आशिल्ले गोवर्धन पर्वताच्या मुळाक आश्रय घेन येतले आणि भव्य जावन आशिल्ले तो रायो आणि राणी म्हळ्यार राधा राणी आणि श्री कृष्णाक प्रीती करन येतले. ती सेवा भक्ती प्राप्त जावच्याक कशी साध्य आस तसंच ते गोवर्धन पर्वत आमगेले अभिष्ट पूर्ण करो. 9 श्लोकांत फलश्रुती म्हूण येता श्रीहरीले श्रेष्ठ सेवक जावन आशिल्ले हे पर्वताची महिमा सांगचे. हे 8 श्लोक कोण पठन करतकी तांगेले हृदयांत शुद्ध भक्ती आणि राधा माधव चरणाचे प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त जाता म्हणून सांगता ती स्वामी. हरे कृष्ण. हांगा ते कैद जाले एंड जाले. हरे कृष्ण. म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक सेव करूंक मुरलीधर चरण प्रभू तुमको धन्यवाद. अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. माय माताजी भारी लायक जावन तुम्ही दामोदर अष्टकम सांगितलंस, गोवर्धन अष्टकम सॉरी, आणि ताजे अर्थ सांगितलंस की आमका त्या गोवर्धनाला दर्शन जाताना भारी चंद कोरून आमगेल मनांतू भक्ती रेवो म्हणला मागून घेता असच आम्ही. गिरी गोवर्धन की जय. हनुमान भट माता आणि गौरी मैया तांका मस्त धन्यवाद. अनंत धन्यवाद की आजी तुम्ही देवाला गोवर्धनाला सेव कोरून एपळयतन कशी दिसता असं म्हणारी कृष्णाना गोवर्धना रूप घेताना एक म्हणू असके अनियोर 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 म्हणून ते देवाक मस्त आश जतके अनिके भोग जाव का म्हणून आमकाय पळयतन तशी दिसत असं की अनियोर म्हणून दिसत असं जाल्यारी तंतू आमकां दिसत असं तुळस यस म्हणून. आणि देवान सांगितलंच काय देवाक तुळस दिलेल कडना देवाक मस्त संतृप्ती जाता म्हणून. तेंचे आमकां पळयला लेची भारी संतृप्ती जालेली आसा की गोवर्धनाला आशीर्वादान आयचे कार्यक्रम आम्ही सूर केलेला आसा. तुमका हिज ग्रेस विप्रसुदामा प्रभु जी का, हर ग्रेस राधिका भाव माता जी का, देवामृता का आणि गोपीनाथा का धन्यवाद. नमस्कार तुमका की इतली लायक जावन गोवर्धन पूजा कोर्ण घरकडे सकळ बांधवा तांकां असले एक अवसर दिलेला देवाला उडगास काडूक. आता आम्ही हळू मुखार सुया की श्री वासुदेव घोष तांगेले भजन नेक्स्ट 30-40 मिनिट्स आका तांगेले भजन ऐकूच प्रयत्न करूया. ताका आमगेलो टासाची हर ग्रेस अमला भक्ती माताजी तांकां हँड ओव्हर करता आसा तांणी मुखार सितालेची हे सेशन आका. ओवर टू यू अमला भक्ती माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तुम्ही 7 गंटुలను दामोदर अष्टकम डान्स पुरा पळयलेंची. आता आम्ही एक वैष्णवान कशी लायक रितीरी हे पुरा तुम्ही ऐकलेले गोवर्धन गौरांग महाप्रभू कृष्णाले लीले पुरा विषयारीची भजन
एक भक्तानं भरलेलं असं. त्या भक्त कोणी नाही, वासुदेव घोष म्हणून. त्यांनी एक वेस्ट बेंगाल म्हणजे पश्चिम बंगालांतू कट्वा region तुलन एक कुलाय म्हणचे गाव अंतू आविर्भाव जललिंची. ತಂಗೆಲೊಟ್ಟೂಚಿ ತಂಕ आणि 2 जण भाव असायची. त्यांनी समेत लायक वैष्णव जावनु असिलेंची. त्यांनी समेत ತಂಗೆल नाव माधव आणि गोविंद घोष म्हणून गेलो. आणि 3 जण भावानं तंक एक लायक मधुर कंठ देवाला दयेंतू मेळण असतं तंक. त्यांनी लायक भजन समेत बरेताची आणि सांगताची समेत. ತಂಗೆल भजन ऐकलेल ಕೂಡಲೇ चैतन्य महाप्रभु आणि नित्यानंद त्यांनी ला कुशेरी आनंदारी नंताचिके. सो तसल एक भजन आता मी ऐकूया. आता फर्स्ट आमगेले माधव चरण मुरलीधर चरण प्रभु माधव चरण प्रभु सांगता सची गोरगाव गुणसुणी म्हणून आम्ही आता त्या भजनाचे ऐकूया. प्रभुजी तुम्ही ऑनलाईन असा ना? हा, हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. ऐकतच नव्हे. जय प्रभु. गोरा गुण गाओ शुनी, गोरा गुण गाओ शुनी, बहु पुण्य फली. बहु पुण्य फली सोपाहु मिलाल प्रेम परसमणी. बहु पुण्य फली सोपाहु मिलाल प्रेम परसमणी. गौरा गुण गाओ शुनी, अखिल जीवेरा ईशुक शायरा नयनी निमिष शेषे. अखिल जीवेरा ईशुक शायरा नयनी निमिष शेषे. ओई प्रेमालेश परस ना पाहिले पराण जोडा बेकिसे. ओई प्रेमालेश परस ना पाहिले पराण जोडा बेकिसे. गोर गुण गाओ शुनी, बहु पुण्य फली सोपाहु मिलाल प्रेम परसमणी. अरुण नयने वरुण आलय करुणया निरीखनी. अरुण नयने वरुण आलय करुणया निरीखनी. मधुर लापे आखडे आखडे शुद्ध धरे बरिशनी. मधुर लापे आखडे आखडे शुद्ध धरे बरिशनी. गौरा गुण गाओ शुनी, बहु पुण्य फले सोपाहु मिलाल प्रेम परसमणी. प्रेमी ढालो ढालो पुलके पुरलो पाद मस्तक तनु. प्रेमी ढालो ढालो पुलके पुरलो पाद मस्तक तनु. वासुदेव शतधर भहे सुमेरु सिंचित तनु. वासुदेव कहे शतधर बहे सुमेरु सिंचित तनु. गौरा गुण गाओ शुनी,
गौरा गुणा गाओ शुनी, बहु पुण्या फली सोपाहु मिलाल प्रेम परसमणि। बहु पुण्या फली सोपाहु मिलाल प्रेम परसमणि। गौरा गुणा गाओ शुनी। वासुदेव घोष प्रभु की जय। हरी 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 बोल प्रभुजी. थँक यू व्हेरी मच प्रभुजी. आता जीव तसं त्यांनी लायक कोण होतंय गोवर्धन पूजा आणि पुरा अटेंड केली ती त्यांनी लायक मूडारी आज आमके ह्या वासुदेव घोषालय भजन समेत लायक रीतीन सांगितलं असं हंगा वासुदेव घोषानं मेरू पर्वताविषयी सांगला. आम्ही आज गोवर्धन पर्वत ह्या करताची मेरू पर्वत तो कशी मस्त हजार रिवर्स पुरा फ्लड जाऊन गेले तसची तशी आमकां हांगा गौरांग महाप्रभू समेत आमकां तशीची मर्सी दाखोवो म्हूण आमी प्रे करुया. आनी इवन वासुदेव घोष समेत एक लायक भजन करतले सिंगर तांणी एक्सपर्ट सिंगर म्हूण येता आमी तांणी तितले लायक कोण भजन सांगतानाय आनी इतले लायक कोण समेत कंपोजर लिरिसिस्ट म्हूण येता आमी लायक इतले लायक चंद भजन बरयला म्हूण तांणी गौरांग महाप्रभूले मन कितले लायक कोण अर्थ कोण घेतला म्हूण आमकां हांगा कळटा. आनी मुखारी आमगेलो टू असं अमला सीता माताजी. अमला सीता माताजी तुम्ही रेडी आसा नवे नेक्स्ट भजन सांगचे का? हरी बोल माताजी. हरे कृष्णा. ऑडिबल असणार? येस माताजी. Thank you so much, Amla Bhakti Mataji. Murlidhar Charan Prabhu, thank you so much for giving me this opportunity. हांव कालीची गोवर्धन परिक्रमा कोण घेवन आयिल्ली आणि right now I am at Vrindavan. So before starting the bhajan, I thought let me just share. So आता वृंदावन धामान तो टेम्पल नेक्स्ट चेंबीटी तो स्टे केलेला आसा भजन हांगाच्यान करता आसा. So I am feeling really blissful to sing the bhajan. So going ahead with this. माताजी अमला भक्ती माताजीन सस्पेन्स दवरलेला तुमगेले भजन जल्लल कुठलं ते ब्रेक आउट करूया म्हणून. वय म्हाका गुत नाशिल्लें. सो बट जस्ट आय थॉट की सांगया म्हणून काल गोवर्धन पूजाची एकदम लाईव्ह वृंदावनात दर्शन बी जाल्ले प्लस परिक्रमा बी. इट वॉज रियली ग्रेट. फुल ऑफ ओव्हर क्राउडेड है. आज भजन स्टार्ट करता. मदन मोहन मणि गौरांग बदन खानी, मदन मोहन मणि गौरांग बदन खानी, रूप हेरी की ना हैला मोरे, रूप हेरी की ना हैला मोरे, सोनारा वरण तनु ए चिलका लकानो, सोनारा वरण तनु ए चिलका लकानो, नाहिले की मन चुरी को रे, नाहिले की मन चुरी को रे, रासेर परण जरा कुले की कोरी बेतारा, रासेर परण जरा कुले की कोरी बेतारा, नदिया नगर है न जाना, नदिया नगर है न जाना, किचर दारुणामती मजिला जुबती सती, किचर दारुणामती मजिला जुबती सती, घरे घरे प्रेमेर कदाना, घरे घरे प्रेमेर कदाना, नयन कमल नव अरुण पराभवा, नयन कमल नव अरुण पराभवा, धर बाहे मुख बुक बाहिया, धर बाहे मुख बुक बाहिया, आहा मारी मारी साई मारा मातो मार काय, आहा मारी मारी साई मारा मातो मार काय, जीवन गो
किया जीवन गोगोर न देखिया हिया प्रेमेरे सरतानु कैला जरा जरा हिया प्रेमेरा सरतानु कैला जरा जरा प्रबोधन मने मोर प्राणी प्रबोधन मने मोर प्राणी सुरधुनी तीरे जया बस बकुला क्रीडा सुरधुनी तीरे जया बस बकुला क्रीडा भाजी बसे गोरा गुण मानी भाजी बेसे गोरा गुण मानी पूरबे सुनी नु जत से सब अभिमता पूरबे सुनी नु जत से सब अभिमता एवे भेला काला तानु गोरा एवे भेला काला तानु गोरा वासुदेव घोषर विष्णु रसिका नगर जाने वासुदेव घोषर विष्णुनी रसिका नगर जाने नाही लकी गोपी रमन चोरा नाही लकी गोपी रमन चोरा मदन मोहन मणि गौरांग बदन खानी मदन मोहन मणि गौरांग बदन खानी रूप हेरी की नहले मोरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी तुम्ही वृंदावनांत असून भरती कुशेर रसाची म्हूण कळटा आणि तुम्ही आज बारी आनंदारी हे भजन मनातुलन सांगिले आमकां पावले मस्त धन्यवाद माताजी आणि आता मी वासुदेव घोषान हांव म्हळाल आसा तांणी भजन सांगचें तूं असं लायक वॉयस आणि असं म्हणून जाल्यार एकल्यान भजन करताना बरी वॉयस न्हयशी केदांतांनी मलारी भक्तीन डिवोशनान तू केदांतांनी भजन करताची ते कितले पावता कितले जनाले मन बदल जावचे चान्सेस आसा म्हणून आमकां कळटा आणि वासुदेव घोषान अशी गौरांग महाप्रभून तांगेले लीले पुरा भजना रुपारी सांगिलस ते भजन तांणी सांगताना तांणी कसने भजन सांगिल तेदाना रुक्काच कुडक अथवा पत्तोरू त्या समेत मेल्ट जात आशिल्ले तांगेल ते भजन आयकूनूची तांगेल त्या समेत मेल्ट जात आशिल्ले सो तांणी कितले डिवोशनारी कितले भक्तीरी भजन करता आशिल्ल्यांचे म्हणचे आमकां हांगा विशय कळटा आता मी नेक्स्ट भजन अगम अगोचरा म्हूण घेनू लक्ष्मी मल्ल्या माताजी सांगचस लक्ष्मी मल्ल्या माताजी तुम्ही रेडी आसा नवे होय माताजी हरी बोल हरे कृष्णा सगळ्यांकय हांव एक साना भजन म्हणटा आसा कशेली चूक आसल्यारी माफ करयाची अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म परा अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म परा वेद उपार जगी पाषाण्डी मती बोरा वेद उपार जगी पाषाण्डी मती बोरा अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म परा नित्यानंद
चैतन्य गोविंद पंडित नित्यानंद चैतन्य गोविंद पंडित गदाधर राधे चैतन्य युगल रूप गदाधर राधे चैतन्य युगल रूप अगम अगोचर गुर अखिल ब्रह्म परा ते बोल ऋषि रूप अवतार सदा शिवरा सादे ते बोल ऋषि रूप अवतार सदा शिव सादे अंतर नवीघन बहिर्गौर तनु अंतरे नवीघन बहिर्गौर तनु अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म परा युगल रूप परकस कहे वासुदेव घोषी युगल रूप परकस कहे वासुदेव घोषी युगल भजन भूषी जन्मे जन्मे रघु युगल भजन रोषी जन्मे जन्मे रघु अगम अगोचर अखिल ब्रह्म परा अगम अगोचर अखिल ब्रह्म परा वेद परा ना जाने पाषाणी मति घोर अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म परा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अगम गोचर घोर अखिल ब्रह्म परा अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म परा हरे कृष्णा सकरान पे धन्यवाद हरे कृष्ण ह्या पदांतू वासुदेव घोषानं ऍक्च्युली हांगा गौरांग महाप्रभू आणि गदाधर पंडित तांगेल दोग जनाल विषयू ह्या पदांतू सांगिलास आणि त्यानेशी आम्ही पंचतत्व महामंत्र सांगताच नव्हे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवरिंद ತಂಗೆಲ್ ಸಮೇತ ಅಂತು 5 ಜನಾಲ ನಿಮಿತ್ತ ಅಮ್ಕ ಕಶಿ मर्सी फ्लो जत्ता आमी केदनाय ह्या चॅन्टिंग करचे पुढे सांगचस तशीची ह्या 5 जनाल विचार समेत ह्या भजनांतू त्यांनी ग्लोरिफाय कोन घेन सांगिलस ह्या पदाक भजनाक हांव मस्त सोदिले खंयचे ट्यून मेळ्ळी असेल आमकां ताजे नंतर हांव राधिका भाव माताजी लेगी
ह्या कंचे ट्यून घान घेऊन सांगते तशी कोर्च तशी म्हळारी असं लायक भजन वासुदेव घोषान बरेल आम्ही तांगेले मर्सी मेळच तशी आमक जाऊ म्हूण घेनु तनी एक असं की एक ट्यून घान सांगितलं लक्ष्मी मल्ल्या माताजीनं चंद रीतीरी सांगितलं असं मस्त धन्यवादू आणि ह्या त्यांनी एक 4-5 दिवसांतू ह्या भजन शिकून त्यांनी सांगितलं असं थँक्यू लक्ष्मी मल्ल्या माताजी थँक्यू राधिका भाऊ माताजी आता मी मुकारोच्या आता वासुदेव घोष आणि आम्ही आता जगन्नाथ अष्टकम पळेलींची दामोदर अष्टकम पुरा ऐकलेलं असं जगन्नाथ रथ समेत आम्ही चढुवान मुखांतर तांडिलाले केल्लेले पुरा पळेलींची ते रथयात्रेंतू जगन्नाथ रथयात्रे जाताना वासुदेव घोष आणि तांगेल 2 जण भाव पुरा जन भजन करताची हंग कशी भजन पाळी असता तशीच ते रथयात्रे करताना 7 जणले ग्रुप असता म्हणजे एक 7 भजन पाळी म्हणून येता ते 7 भजन पाळींतू एक भजन पाळी ह्या वासुदेव घोष आणि तांगेल 2 जणले भावंडले असतसिले त्यांनी कित लायक भजन सांगतसिले म्हळ्यार हांव तवळी म्हळाल म्हणके नित्यानंद प्रभू आणि गौरांग महाप्रभू त्यांनी नंत तसिलेंची कितली खुशियारी नंत तसिलेंची आणि ह्या भजना पाळीन समेत एकलो लायक डान्स करतले डान्स एक्सपर्टाइज आसिलें समेत डान्स करचसिले आणि ह्या कीर्तन करचेक पुरा जन एक्सपर्ट असतसिलेंची ह्या रथयात्रेंत सो तुम्ही इमॅजिन करूं ते रथयात्रे जाताना स्वयं भगवान गौरांग महाप्रभू नित्यानंद प्रभू त्यांनी पुरा नंता असताची आणि इतलं लायक भजन सांगतल वासुदेव घोष असताची आणि लायक डान्स कोण घेऊन असतसिले वक्रेश्वर पंडित समेत नंता असताची हे दृश्य आमकां इमॅजिन केल्यार त्यांनी पुरा कितली खुशारी आनंदारी देवाले भजन कोण घेऊन रथ तांडून घेऊन वतसिले म्हणचे आमकां कळता आता मी नेक्स्ट भजन ऐकूया मुरलीधर चरण प्रभू आता आमकां भजन सांगता सची आम्ही त्या भजन ऐकूया मुरलीधर प्रभू तुम्ही रेडी आसा न्हय हरे कृष्ण वै माताजी जय जय कलरबा नदिया नगरे जय जय कलरबा नदिया नगरे जनमल बिल गौरा सचिर उदर जनमल बिल गौरा सचिर उदर फाल्गुन पूर्णिमा तिथि नक्षत्र फाल्गुनी फाल्गुन पूर्णिमा तिथि नक्षत्र फाल्गुनी सुभक्षण जनमिला गौराध्वजमानी सुभक्षेन जनमिला गौराध्वजमा पूर्णिमार चंद्रजीनी किरण प्रकाश पूर्णिमार चंद्रजीनी किरण प्रकाश दुरे गेला अंधकार पाहिया निराश दुरे गेला अंधकार पाहिया निराश द्वापर नंदेर घरे कृष्ण अवतार द्वापर नंदेर घरे कृष्ण अवतार यशोदा उदरे जन्म पीडित संसार
यशोदा उदरे जन्म पीडित संसार सचिर उदरे एबे जन्म न दिया ते सचिर उदर एबे जन्म न दिया ते कलियुगेर जीव सब निस्तार करी कलियुग जीव सब निस्तार करी वासुदेव घोष कहे वासुदेव घोष कहे मन करी आशा मन करी आशा गौरपद द्वंद्व हृदय करिया भरासा गौरपद द्वंद्व हृदय करिया भरासा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय कला नदिया नगरे हरे कृष्ण हरी बोल प्रभुजी. थँक यू सो मच. प्रभुजीनं भारी मनांतू भारी ह्या पदाचे पुरा अर्थ कोण घेन त्या मनांतू प्रे कोण घेणू ह्या भजन संगील असं भारी लाईक झाला प्रभुजी. थँक यू व्हेरी मच. ह्या भजनांतू गौरांग महाप्रभू नादी अंतू कशी आविर्भाव जल्ल्या म्हणू वासुदेव घोषानू ह्या भजन आता प्रभुजीन सांगील भजन अंतू चंद कोण घेन विवरण केलेलं असं. आता आम्ही ऐकलेंची त्यांनी रथयात्रांतू भजन समेत अशी कोर्चसिले ह्या भजन कोर्चक आता मी 15 मिनिट अर्ध घंटे भजन सांगताना आमक पुरो जाता त्यांनी रथयात्रा वत्ताना सगळे रथयात्रा कितले वेळ जावचे पुरो म्हणून आमक गोत ना एक दिवस जावचे पुरो सो एक भजनाचे सांगताना त्यांनी कितले टाइम घेऊन सांगता सिलेंची आणि तांकां कितले एनर्जी वाईज जाल्यार समेत त्यांनी कितले लायक भजन करचे पुरो म्हूण आमी हांगा अंदाज करूं त्यांनी साधारण लोक न्ही म्हूण घेवन हांगा आमकां कळटा. आणि आता मुखारी आमी उपास श्री श्री गौर गोविंद म्हणचे एक भजन असं भारी चंद भजन. शिल्पा हेगडे माताजी सांगताजी. शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही रेडी असा नव्हे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. सोनारी पूरब लीला त्रिभंग हया मोहन मुरारी गौरा अधर लया सोनारी पूरब लीला त्रिभंग हया मोहन मुरारी गौरा अधरे लया मुरलीर रांध्रे फुका दिल गौर चंदे अंगुली नचिय गया सुललित चंदे नागरी लोक जात सुनिय मोहित सुरदोनी तेरे तारो लता फुलकित भुवन मोहन गौर मुरलीर स्वरे वासुदेव घोषिते के बोलित परे
सोनारी पूरब लीला त्रिभंग हया मोहन मुरारी गौरा अधरे लया सोनारी पूरब लीला त्रिभंग हया मोहन मुरारी गौरा अधरे लया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी हरी बोल माताजी. थँक्यू सो मच. माताजी का गौरांग महाप्रभूले आणि वासुदेव घोषाले दोघ जणाले मर्सी असं म्हण हांव सांगता. कसं लेक म्हणल्यारी माताजीनं वासुदेव घोष भजन्स म्हणताना शिल्पा हेगडे माताजीनं भजन पुरा जणांना घेऊन गेलेले. तांकां खंयचे भजनाचे विंगड गोत नाशिल्ले. ट्यून समेत आमकां खंयचे इंटरनेटान तूं मेळ्ळी आशिल्ले. तेदना हें भजन सांग माताजी म्हूण सांगिल्लें हांव तिका. तिणें म्हाका कश्ट जाताले म्हणलेलें. मागीर वापास ते कशकीची गोतना गौरांग महाप्रभुल मर्सी म्हणका वासुदेव घोषाल भजन सांगचेक तांकां आनी वासुदेव घोषाल समेत मर्सी म्हणका दोन्ही पाटी वापास आयल तेदना माताजीने ओपले आनी आतां आजी चंद रितीर समेत आमकां सांगून दाखयलेलें आसा. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे आता मी वासुदेव घोषानं गौरांग महाप्रभूला इतले चंद रितीरी वर्णन केलेलं असं आणि कशी गौरांग महाप्रभू पुरा जनक राधा राणी भावा राईल निमित्त पुरा जनक कशी भक्ती कोरका म्हणचे शिकोवन दिलेलं असं आणि पुरा जनक त्यांनी पुरा सोल सग अट्रॅक्ट जावच तशी करताची म्हणचे ह्या भजनांत आम्ही आता ऐकलेंची. आता नी आम्ही जगन्नाथ रथयात्रे विषयी उलयत आशिल्लेंची. जगन्नाथाल वेर समेत वासुदेव घोषान एक भजन बरयला ते आता आमी सान्वी पै मिस सान्वी पै तुला ऐकूया. सान्वी तू रेडी आहेस नव? पै माताजी. वय हरी बोल. हरे कृष्णा. देव देव जगन्नाथ रपनाथी विनाशना राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितानां भवसागरे नमस्ते सुवलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा त्वं सर्वेषां भद्रदारिणी सुदर्शन महाज्वाल कोटिसूर्य समप्रभा अज्ञानान्तिमिरन्धस्य वैकुण्ठ पथप्रदर्शना जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद विभुवने कोडे जा चरण वंदन जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद विभुवने कोडे जा चरण वंदन नीलाचले शंख चक्र गदा पद्माधार नदिया नगरे दंडक मंडलुकार नीलाचले शंख चक्र गदा पद्माधार नदिया नगर दंडक मंडलुकार के हो बोले पूरबे रावण बदिला बोलो के वैभव लीला प्रकश कोइला के हो बोले पूरबे रावण बदिला बोलो के वैभव लीला प्रकश कोइला
जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद वाणी कोड़ी जार चरण वंदना जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद वाणी कोड़ी जार चरण वंदना श्री राधा भावे त्रिपुर अवतार हरे कृष्णा नाम गौरा गोरीला प्रचार श्री राधा भावे त्रिपुर अवतार हरे कृष्णा नाम गौरा गोरीला प्रचार वासुदेव घोष बोले कोड़ी जोड़ा हाथ जय गौर से कृष्णा से जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले कोड़ी जोड़ा हाथ जय गौर से कृष्णा से जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद वाणी कोड़े जार चरण वंदना जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद वाणी कोड़े जार चरण वंदना जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय हरे कृष्णा हरी हरी बोल. सो आता मी ऐकलींची जगन्नाथ अल्बज सानवीपय तुలను थँक यू व्हेरी मच सानवीपय. आता ह्या भजनात आम्ही ऐकलींची सेही गौर सेही कृष्ण सेही जगन्नाथ म्हणून घेऊन म्हळ्यार कसं ने जगन्नाथ कृष्ण आणि गौरांग महाप्रभू पुरा एकूची म्हणून घेऊन ह्या भजनांतू वासुदेव घोषान सांगिल म्हणके जगन्नाथ गौरांग कृष्ण पुरा एकूची म्हणचेक एक ತಂಗೆಲೆ भजन कुटीर असो तमलुक म्हणून वासुदेव घोषाले भजन कुटीर तमलुक म्हणचे एक प्रदेशार असं ते तमलुक गावांतू कशेच म्हळ्यार ತಂಗೆಲೆ आल्टर म्हणता नवे आम्ही देवा कूड म्हणता नवे ते देवा कूडांतू वासुदेव घोषान गौरांग महाप्रभूले एक डेटी आशिल्ले त्या तई व तमलुक जागांतू तांकां तांगेलोटू प्रचार करचेक कसं म्हणचे एकली माताजी आशिल्ली तिगेल नाव ती एक सिकी माताजी म्हणटले भयणी तिवे भक्तीची भक्तांतू आशिल्ली तिगेले एक कृष्णाल रूपांतू श्यामचंद जी हो म्हणचे आशिल्ले
तिगेले टीटी येवन ह्या भजन कुटीरांत तू बेसले अनेक श्री चरण पंडित म्हणचेले तंगेल समेत जगन्नाथ ह्या भजन कुटीर ते आल्टारांत येवन बेसले ते कशी बेसला म्हळ्यार गौरांग महाप्रभु मध्यांतस हेकडे लेफ्ट साइडाक म्हळ्यार गौरांग महाप्रभु राइट साइडाक जीव म्हळ्यार श्यामचंद जीव म्हळ्यार कृष्ण आणि हेकडे जगन्नाथ सो त्या तीन तंगेले आल्टारांत म्हळ्यार वसुदेव गोशाले भजन कुटीरांत ते आल्टारांत ह्या तिग जन आसाची सो ते तांणी ते भजन बरयतान समेत कशी बरयला से गौरा से कृष्ण आणि से ही जगन्नाथ म्हणचे आमकां मुखारी अवकाश मेळ्ळ्यार आमी ह्या भजन कुटीर वासुदेव गोशाले पळयत आणि आता मुखारी आमकां भजन सांगचे तसची हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभू आणि आता आमी इतले तनक गौरांग महाप्रभूल गेले जगन्नाथल गेले आता आमी कृष्णाल विचारीत आनी कसं भजन सांगून आसताची कृष्णा लिलेर कसं भजन बरोवन आसताची म्हणून ह्या भजनांत आमकां आता कळटा राधाकुंड प्रभुजी तुम्ही रेडी आसा न्हय प्रभुजी तुम्ही म्यूट आसाची हरे कृष्णा ऑडिबल आता येस प्रभु सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सोहे वैजंती माला या छवि की बलिहारी राधे श्याम 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 या छवि की बलिहारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम 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 कबहु लुट लुट दधी खायो कबहु मधुवन रास रचायो नाचत विपिन विहारी राधे श्याम 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 नाचत विपिन विहारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम 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 ग्वाल बाल संग धेनु चराई वन वन भ्रमत फिरे यदुराई कांधे कामरकारी राधे श्याम 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 कांधे कामरकारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम 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 चुरा चुरा नवनीत जो खायो व्रजवनितन पै नाम धरयो माखन चोर मुरारी राधे श्याम 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 माखन चोर मुरारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम 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 एक दिन मन इंद्र को मार्यो नख ऊपर गोवर्धन धार्यो नाम पड़यो गिरिधारी राधे श्याम 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 नाम पड़यो गिरिधारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम 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 दुर्योधन को भोग न खायो रूखो साग विदुर घर खायो ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम
ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। करुणाकर द्रौपदी पुकारी, पट्ट में लिपट गए वनवारी। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम थाड़े द्वारे। लीजो खबर हमारी राधे श्याम श्याम श्याम। लीजो खबर हमारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्याम श्याम। चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्णा। हरी बोल प्रभु जी, भारी लाईक चला प्रभु जी, थँक्यू व्हेरी मच प्रभु जी. हरे कृष्ण. ह्या पदान समेत वासुदेव गोषा आणि कार्तिक महिन्यांतू आम्ही कृष्णा लिले पुरा ऐकू का म्हणताची ते सांग रुपारी ह्या भजनांतू वासुदेव गोषाना कृष्णा लिले पूरा सांगून असं ह्या भारी चंद भजन राधाकुंड प्रभून भारी चंद कोण सांगून दिला. थँक्यू व्हेरी मच प्रभू. आता आम्ही मुकारी वचा अश्विनी कामत माताजी, तुम्ही रेडी असा ना? माताजी रेडी अस. येस माताजी. गौरांग तुम्ही मोरी दयाना छडी हा. गौरांग तुम्ही मोरी दयाना छडी हा. आपण करिया रंगा, आपण करिया रंगा चरणी राखी हा. गौरांग तुम्ही मोरी दयाना छडी हा. तुम्हारा चरण लागी सब त्यागिनु. तुम्हारा चरण लागी सब त्यागिनु. शीतल चरण पाया, शीतल चरण पाया शरण लोईनो. गौरांग तुम्ही मोरी दयाना छडी हा. गौरांग तुम्ही
दया ना छड़ी एकुले ओकुले मोई दिलो तिलांजलि एकुले ओकुले मोई दिलो तिलांजलि राखी हो चरणे मोरे राखी हो चरणे मोरे आपनार बोली गौरांग तुम्ही मोरी दया ना छडी गौरांग तुम्ही मोरी दया ना छडी वासुदेव घोष बोले चरणे दोरिया वासुदेव घोष बोले चरणे दोरिया कृपा करी राखो मोरे कृपा करी राखो मोरे पाद छाया दिया गौरांग तुम्ही मोरी दया ना छडी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरी बोल माताजी. केदनाय आमकां अशी मधुर जावन घेवन भजन सांगून दिता आसाची आमकां आयकुचें येता लायक जाता आसा. आनी आतां माताजीन सांगिल्ल पद तूं वासुदेव घोष तांणी गौरांग महाप्रभुली मागताची कसन म्हळ्यार केदनाय तूं म्हाका तुगेले पाद अरविंदान तूं धुळीन तुची दवरी आनी म्हाका केदनाय कसने नेग्लेक्ट कर नाका हांव खंयचे फॅमिलींत येवन आसचें पुरो कसने कोण आसचें पुरो म्हाका केदनाय तुगेले पाद अरविंदान तूं दवरी म्हूण घेवन तांणी हांगा हें भजनान तूं प्रार्थना करताची आमी समेत पुरा जन प्रार्थना करुया कसन म्हळ्यार गौरांग महाप्रभू आमकां तशीची मर्सी दाखोवन आमकांय तागेले पाद अरविंदान तूं लायक रितीरी आमी भक्ती कोण घेवन येवची तशी मुखारी कोच तशी आमकां लायक तांगेले पाद अरविंदान तूं दवरया म्हूण घेवन आमी समेत प्रार्थना करुया. आनी मुखारी आजीचे लास्ट भजन प्रेम माताजी पूर्ण प्रेममाई माताजी सांगता आसा. माताजी तुम्ही रेडी आसा न्हय? हरी बोल. तुम्ही म्यूटार आसाच माताजी. ओके थैंक यू माताजी. हरे हरे कृष्ण. यदि गौर न होय तो तबे की होय तो के माने धरी तदे
यदि गौर न होय तो तबे की होय तो के मन धरी तदे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के यदि गौर न होय तो तबे की होय तो के मने धरी तदे मधुरा वृंदा विपुना माधुरी प्रवेश चातुरी सार वरजा युवती बावेर बकती शकती है तकार वरजा युवती बावेर बकती शकती है तकार यदि गौर न होय तो तबे की होय तो के मन धरी तदे गाव गाव पुन्हा गौरांगेर गुण सरळ हे मना हे भाव सागरे हे मना दयाळ ना देखी एक जना हे भाव सागरे हे मना दयाळ ना देखी एक सा जानम यदि गौर न होय तो तबे की होय तो के मैंने धरी तदे गौरांग बालिया नगेनो गलिया कमानी तारीनु दे देवासुरी हिया पाषाण दिया के मैन गाड़ियाचे देवासुर हिया पाषाण दिया के मन गाड़ियाचे यदि गौर न होय तो तबे की होय तो के मैन धरी तदे यदि गौर न होय तो तबे की होय तो के मने धरी तदे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के यदि गौर न होय तो तबे की होय तो के मने धरी तदे हरे कृष्ण थैंक यू माताजी हरी बोल माताजी थँक यू व्हेरी मच बारी लायक जोन जाला माताजी आता आम्ही वासुदेव घोषानो यदि गौर न होय ते म्हूण सांगिल्ले या कलियुगांतू आमकां गौरांग महाप्रभुल मर्सी ना जाल्यारी आमी हे फास्ट पातरी श्रीला प्रभुपादन सांगिल्ले हे फास्ट पातर आमी भक्ती करचेक अथवा भक्तीक घेवचेक साध्य नाशिल्ले सो आमी गौरांग महाप्रभुल समेत आमकां मर्सी निमित्त आमी हांगा आसाची ह्या भक्ती पातार आमी मुखारी वता आसाची आनी अनेक सन्मळरी वासुदेव घोषाले भजन कुटीरांतूची तांगेले समाधी समेत आसुचे ते वासुदेव घोष केदारनाथ चैतन्य महाप्रभु तनी ह्या देह सोडलींची तेदना तांक ते दुःख तडसून घेवचेक जायने आशिल्ले तन्नी समेत ह्या लोक सोडचेक तन्नी तयार जाताची तनी एक होंड कोंडून त्या कोंडा भितर वचून तनी ब्लाइंड फोल्ड कोण घेवन दोळ्याक पट्टी बांधून घेवन बेसताची आनी सांगताची पुरा जन भक्ता तांकां म्हळ्यार माती घालचेक तनी तशीच तांगेले देह सोडचेक तनी रेडी जावन आसताची जाल्यार त्या मुमेंटारी गौरांग महाप्रभु ते दर्शन दिवन तांकां म्हणटा हे देह तुगेले न्ही हे मेगेले आनी तू येता तू कशी ह्या करचेक भायर सरला ह्या नाकासिल काम कसले करचे भायर सरला तू आतां भायर येवन लायक रितीरी प्रचार कोरका कीर्तनांनी कोर हरिनामा विशारी प्रचार कोरका म्हूण सांगून तांकां भायरी आपूण हाडटा मुखारी तांणी हांगाची तांगेले पुरा लायक रितीरी प्रचार जल्मगिरी हांगाची तांगेले समाधी समेत जाता ताकाची ह्या प्लेसारी
तांगेले भजन कुटीर समेत आणि समाधी समेत आसूचे. हे इतले विषय म्हाका वासुदेव घोषाल विशयारी कळलस. कसने काही जाल्यारी चुकून असल्यारी म्हाका क्षमापण कोरका म्हूण निमगीता. आणि पुरा जनांना भक्तात आणि आज भारी लायक जावन घेऊन वासुदेव घोषाले भजन सांगिलस. आणि आम्ही आज कसन प्रार्थना कोरियत म्हळरी वासुदेव घोषान कंची मूडारी कंच कॉन्शियस आरी तन्नी कीर्तन आणि भजन करता सिलेंच म्हळरी ते आम्ही ऐकलले. कशी ते रुकड्या कुडक की पातोर की मेल्ट जत्ता म्हणजे तशी आम्ही समेत भक्तीरी देवाक प्रार्थना करताना देव समेत खुशी जावन आमका ते मर्सी दाखोवो म्हणून आम्ही वासुदेव घोषा लागी आणि गौरांग महाप्रभू लागी आज प्रार्थना करूया. आणि मुमुकारी कसं म्हळरी एक 2 अनाउन्समेंट आसा. आम्ही आता दामोदर अष्टकमावेरी सिरीज करता सची एक वर्स एक आमका लायक रीती ताचे वर्णन करता सची. सोमवार आमका माधव चरण प्रभू हाजी विषारी वर्स 4 विषारी सांगता सची. आणि मुखारी 15 वपास एकादशी येवचस. सो एकादशी दिवस संपूर्ण पारायण करचेक तुम्ही तुमगेल नाव समेत पुरा माया माताजी, भारती माताजी आणि विद्या माताजी आणि 3 जनाक कोणाक एकल्यांक तुम्ही नाव दिवेत. तुमगेल सगळाले परमिशन अंतू आम्ही हांगा आमगेल प्रोग्राम कैद करताची. आता आम्ही नरसिंह प्रणाम अंतू मुगसूया. हरी बोल. माताजी जस्ट एक मिनिट. राधाकुंड प्रभूजी तुम कसले सांगू असतो प्रभूजी? ना प्रभूजी थँक्यू. पुरा जगणाने लायक करून भजन सांगल्या आणि विपुल सुद्धा मला घरकडे लायक करून गोवर्धनाला दर्शन दत्त असं आणि त्यांनी दर्शन दवरला. आमगेल कधी सगळ्यांके कितले चंद करून केला म्हणून आम्ही पळयता तरी. आणि त्यांनी कशी माया मातीची भजन गोवर्धन अष्टकम म्हणताना त्यांनी कशी पुरा जण फुल फॅमिली गोवर्धनाला परिक्रम करून आशिल्ली ती. तरी तांका हनुमान भट मामांका, गौरी मायेंका, विपुलदामा प्रभू, राधिका भाव माताजी, देवामृत प्रभू आणि गोपीनाथ प्रभू हांका सगळ्यांके धन्यवाद. आणि सगळ्यांनी मेळून लायकन चंद करून घरकडे तांगेले पूजनी केल्या. धन्यवाद मस्त मस्त तांका. मुरलीधर प्रभू तुमका सांगचे असेल सांगात येतं. ना प्रभूजी माताजी एंड करता. थँक्यू प्रभू. तुमगेला थँक्यू प्रभू. आशीर्वाद. थँक्यू. नमस्ते नरसिंहया प्रह्लादलाददायिनी हिरण्यकशिपु रक्षः शीलटङ्कानकलहये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा येतो यामि ततो नरसिंहा वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नाका अद्भुत शृंगार दलितां हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत जय जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद जयो जयो प्रभुपाद जयो जयो गुरुदेव 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 जयो जयो गुरुदेव। भक्त विघ्ननाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय। थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. प्रभुजी आम्ही आता हांगा मुक्सूयेत नवा पुरा जनाला परमिशन आरी आम्ही आता मुक्सीताची. Yes, थँक यू. हरे Mataji, thank कृष्ण. you तुमका भारी लायक जावनु वासुदेव घोषाल विषय आमका पुरा जनाका सांगून ತಂಗೆಲೆ ಜೀವನ ಕಸ ಸಕಡ್ ಜಲ್ಲಲ್ಲ ಮನಲ ಆಮಕ ಏಕ झलक ತಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇಕ ಭಜನೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತೂ ಪುರ ಜನಾಲ್ ಪರ್ಮಿಷನರಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಕೊರಿಯತ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री गोवर्धन की, दामोदर महोत्सव की, डिवाइन श्रीला प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.